सक्रामेंताचे आराधन मुखांतर सुमयेची भरपूर बेसांवां जोडूंक तुमी हांगासर आयल्यात. तुमकां सर्वांक स्वागत मागता. एका मनाची काळजाची जावन आराधनान वांटेली जावया. सुमयेची बेसांवां जोडया. दिमे घालून सुमयाक स्वागत करून आराधनाचें गीत आमी गावया. तुजो मोग करता सुमया म्हळें गीत गावन सुमयाक आमी आराधन करया. सुमयेची स्तुती करया. सुमयेचीं बेसांवां जोडून घेवया. तुझो मोग करता सुमिया तू करगा दिता धनिया. तुझो मोग करता सुमिया तू करगा दिता धनिया. तुझो मोग करता तुका अर्गा दिता मुजो सोमी मानून घेता. तुझो मोग करता तुका अर्गा दिता मुजो सोमी मानून घेता. मुजा सोमिया मुजा देवा मुजा सोमिया मुजा देवा मुजा सोमिया मुजा देवा मुजा सोमिया मुजा देवा. हालेलुया 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 हालेलुया. आराधन हांव करता सुमिया सरपोडून वंदिता धनिया. आराधन हांव करता सुमिया सरपोडून वंदिता धनिया. आराधन हांव करता सरपोडून वंदिता मुजो सोमी म्हूण मानून घेता. आराधन हांव करता सरपोडून वंदिता मुजो सोमी म्हूण मानून घेता. मुजा सोमिया मुजा देवा मुजा सोमिया मुजा देवा मुजा सोमिया मुजा देवा मुजा सोमिया मुजा देवा. हालेलुया 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 हालेलुया. तुझी स्तुती करता सोमया तुका महिमा दिता हांव म्हज्या धनिया. तुजी स्तुती करता तुका महिमा दिता म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता. आनी तुका स्तुती करता तुका आराधन करता तुका दिन वाजता कित्याक तूं बरो देव. तुका सा महिमा तुका सा आराधन. तुझी स्तुती गाता सोमिया तुका महिमा दिता धनिया. तुझी स्तुती गाता सुमिया तुका
महिमा दिता दुनिया तुझी स्तुती गाता तुक महिमा दिता मुझ मी मन मानून घेता तुझी स्तुती गाता तुक महिमा दिता मुझा स्वामी मन मानून घेता मुझ्या सोमिया मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा हालेलुया 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 हाथ बांध हालेलुया 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 सांगा हालेलुया 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 दर्गान जेजो गुलाब जेजो आराधना जेजो सगळ्या काळजा वंदिता सम्या संभवर्थ देव तुझा महिमा तुझा आराधना तुझा स्तुती हालेलुया 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 येशुवे वंदने येशुवे आराधने येशुवे स्तोत्र दर्गान जेजो गुलाब जेजो आराधना जेजो हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. अर्गान जेजू उगलाब जेजू आराधन जेजू येशुवे वंदने येशुवे आराधने येशुवे स्तोत्र अर्गान जेजू उगलाब जेजू आराधन जेजू हालेलुया 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 मी बसया मगच्या बाबडीनो कीर्तन 100 Psalm 100 कीर्तन 100 Psalm 100 किती म्हणता पृथ्वीच्या सर्व देशानो संतोषान सर्वेस्परा गीतां गाया पृथ्वीच्या सर्व देशानो संतोषान सर्वेस्परा गीतां गाया आनंदान सर्वेस्पराची सेवा करा आनंदान सर्वेस्पराची सेवा करा उल्हासाची गीतां गाऊन ताचे मुखार येया उल्हासाची गीतां गाऊन ताचे मुखार येया सर्वेस्पर एकलोसो देव म्हूण वळखून घेया सर्वेस्पर एकलोसो देव म्हण वळखून घेया ताणें आमकां रचल्यांत ताच्या अधीन आमी आसाव ताणें आमकां रचल्यांत ताच्या अधीन आमी आसाव आमी ताची परसां ताच्या सरोवाच्यो शेळयो आमी ताची परसां ताच्या सरोवाच्यो शेळयो अर्गां दिवन ताच्या दरवट्यांतल्यान भितर सरा अर्गां दिवन ताच्या दरवट्यांतल्यान भितर सरा स्तुती गितां गावन ताच्या आंगणांत येया स्तुती गितां गावन ताच्या आंगणांत येया ताका अर्गां दिया ताका अर्गां दिया ताच्या नांवाची स्तुती करा ताका अर्गां दिया ताच्या नांवाची स्तुती करा कित्याक सर्वेस्पर बरो सस्नाक तकता ताचो मोग संतते पर्यंत ताचे विश्वासीपण कित्याक सर्वेस्पर बरो सस्नाक तकता ताचो मोग संतते पर्यंत ताचे विश्वासीपण Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 देखून म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो आज आमी सुमयाची स्तुती करूंक फावो
ताका अर्गां दिवंक फोवो ताच्या नांवाची स्तुती गावंक फोवो दीस रात संतोशान ताका उलो मारूंक फोवो कित्याक तो सर्गा संवसार असो रचणार सर्वेस्पर सर्गा संवसार असो रचणार तो बरो सही मानस बरो वायट ताचे थंय कांय ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून आमी उबी रावया ताच्या मानाक आनी मागीर मेकीं गीत आमी गावया दीस रात संतोशान म्हणलें गीत गावचें दिसा संतोषान आसता यात्री पैना वारसता की त्या देवाचो अजिनी धांव देका कारण या संतोषाचे वयते वर्त्या गोठाचे की त्या बुजवंदर मुजे तेजी येता दिसा संतोषान आसता यात्री पैना वारसता की त्या देवाचो अजिनी धांव देका कारण या संतोषाचे वयते वर्त्या गोठाचे की त्या भुजवंदर मोठे जियेता 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 हालेलुया तो मुझे ते जियेता 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 हालेलुया तो मुझे ते जियेता दिसा संतोषान आसता अशीर वाटेर हांवसता की त्या भुजवंदर मुझे तेंगी येता दिसा संतोषान आसता अशी वाटेर हांवसता की त्या भुजवंदर मुझे तेंगी येता तळये पेटून सम्याक कर्जांत दिन वाचूया कळीस भरलेलें आसलें पातकान नातलें म्हाका समाधान ऐकले तेन्ना जिजो मेलो कुर्साल ताच्या पांयांक सर पडलो स्वादीक शांतीन हांव भरलो आतां बुजवणदार म्हजे थंयची येता आनी हांव ताचे थंयची येता संतोशान ताका स्वागत करता संतोशान ताका आराधन करता संतोशान ताची सेवा करता कावळीस भरलेले पातकान नातले म्हाका सामाद ऐकले तेन्ना जेजू मेलो कुर्साल ताच्या पांयासर पडलो स्वादी शांतीन हांव भरलो आता भुजवंदर मुझे तेंगी येता कावळीस भरलेले पातकान नातले म्हाका समाधान ऐकले तेन्ना जेजू मेलो कुर्साल ताच्या पांयासर पडलो स्वादी शांतीन हांव भरलो आता भुजवंदर मुझे तेंगी येता जियेता 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 हालेलुया तो मुझे तेंगी येता जियेता 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 हालेलुया तो मुझे तेंगी येता दिसा संतोषान आसा अशीर वाटेर की त्या भुजवंदर मुझे तेंगी येता दिसा संतोषान आसा अशीर वाटेर की त्या भुजवंदर मुझे तेंगी येता म्हजे संगीत तो आसा घरच्या अखांतान म्हाका तो पावता स्वतंत्र सुकण्या बरी सुडाळ हांव उगता आत्मो नियंत्रीत करता जेजू म्हाका सांबाळटा कित्याक बुजवणदार म्हजे थंयची येता हांव ताचे थंयची येता संतोशान आसता संतोशान आसता संतोशान गायता समेची स्तुती करता मुझे संगीत तो आसा गरजे आकांतान पावता स्वतंत्र सुकण्या पोरी सुडाळ हांव उगता आत्मो नियंत्रीत करता जेजू म्हाका सांबाळता कित्या भुजवंदर मुझे तेंगी येता मुझे संगीत तो आसा गरजे आकांतान पावता स्वतंत्र सुकण्या पोरी सुडाळ हांव उगता आत्मो नियंत्रीत करता जेजू म्हाका सांबाळता कित्या भुजवंदर मुझे तेंगी येता जियेता 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 हालेलुया तो मुझे तेंगी येता जियेता 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 हालेलुया तो मुझे तेंगी येता दिसा संतोषान आसा अशीर वाटेर हांवसता कित्या भुजवंदर मुझे तेंगी येता दिसा संतोषान आसा अशीर वाटेर हांवसता
कित्या भुजबंदार मुझे तेंगी येता संसार वस्तूंक लब्धना ताची म्हाका परवाना संडला मे सर सबार ते बादी रात ती दीस जावन बदलल्या कंत बेजाराय पयस दवल्या आतां बुजवणदार म्हजे थंयची येता हांव बुजवणदारा थंयची येता उल्हासान नाचता उल्हासान गायता उल्हासान ताची स्तुती करता आनी ताका अर्गां दिता संसार वस्तू लब्धना ताची म्हाका परवाना संडला हांवें सरसे बाळते बादी राती दिसान बदलल्या कण बेजाराय पयस धावल्या आतां बुजवंदार म्हजे तेंगी येता संसार वस्तू लब्धना ताची म्हाका परवाना संडला हांवें सरसे बाळते बादी राती दिसान बदलल्या कण बेजाराय पयस धावल्या आतां बुजवंदार म्हजे तेंगी येता जियेता 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 हालेलुया तो मुझे तेंगी येता जियेता 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 हालेलुया तो मुझे तेंगी येता दिसा संतोषान आसा अशी वाटेर हांव चलता कित्या बुजवंदार मुझे तेंगी येता दिसा संतोषान आसा अशी वाटेर हांव चलता कित्या बुजवंदार मुझे तेंगी येता कित्या बुजवंदार मुझे तेंगी येता कित्या बुजवंदार मुझे तेंगी येता हालेलुया 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 इरगांचे जोगलांचे वरादांचे दोषादाला बला बला बलांदला या हरा येसवे 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 इरगांचे जोगलांचे वरादांचे जो सगळ्या काळ जमती ता सगळं तो देव तुकाचा महिमा तुकाचा वरादान लक्षादाला येसवे 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 जेजो 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 हालेलुया 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 अर्गान तुका समियान जेजू उगळप तुका समियान जेजू आराधन तुका समियान जेजू येसुवे वंदने येसुवे आराधने येसुवे स्तोत्र अर्गान जेजू उगळप जेजू आराधन जेजू हालेलुया 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 बशा मगाच्या बाबणीन बशा आमचो समय आमच्या मदें हांगासर आसा ह्या विधी रुपार ह्या उंड्या रुपार विधी मुखार करूं जरासच्या आमच्या जेजूक एक घडी बरोवन आमी पळोवया आमचो सोमी पळया हांगासर आसा हेच्या सुवातेन जेजू आमकां कितें सांगतलो मनशाचो मोग करचें भोव गरजेचें निती रिती नियमा जात कात धर्म भास ती गरजेची न्ही मगर मनशापण गरजेचें ह्या मनशापणान एकामेकाक आमी आदार दिवंक जाय मनीस जावन आमी जियेंक जाय मनीस जावन मनजात जावन न्ही देखून जेजू म्हणटा मनशाचो मोग करा मनशाचो मोग करा मनशाचो धर्म बांदा मनशा मोगाचो धर्म बांदा हे गरजेचें देखून जेजू म्हणलें जसो बापान म्हजो मोग केला तशें हांवें तुमचो मोग केला तुमी एकामेकाच्या मोगांत जिया पूण ह्या मोगाक जायत्यो संगती अडखळ लागतात राग मोसोर द्वेश हगें जिद्द फारीकपण खोट्यो आलोचनो खोटी चिंतना खबरो वायट उलोवणें अनीत अन्याय हें सगळें मोगा विरोध हे की न्ही मोग केल्ल्या मनशा वयर तें बरें करता ते ना कितलो राग आयल्यार सोसून व्हरतात कितलें दूख जाल्यार सोसून व्हरतात कितलें वायट जाल्यार सोंसणे खायन सांबाळटात मनशाचो द्वेश करता ते करना मोग आसा जाल्यार
मोग ना आमकां स्वार्थ आसा जाल्यार गे आमचो तो फायदो पळोवंक सोदता हांव. आमचो फायदो जायना जाल्यार त्या मनशा वयर आमकां राग येता, बेजार जाता. कळ्ळें गी? मन अस्तापिता. समजलें? हां. देखून हें पुरा कोठें कोणातोन येता? हां, देंवसारांतोन येवचें कोठें. देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो ही घडी पुरो आमी दोळे धांपी आहा. कितलें कोठें आमचे भितर येवंक आमी सोडता देंवसाराक. सुमेलाचें बोगसाणें मागया आमी. कोण पळय बोगसाणें मागता तो बोगसाणें घेता. हें बोगसाणें देवाथान येवचें बोगसाणें मनशाताव न्ही. देवाचें बोगसाणें अपरिमीत. ह्या बोगसाण्यांत शांती आसा, ह्या बोगसाण्यांत मोग आसा, ह्या बोगसाण्यांत समाधान आसा. देखून सुमेलाचें बोगसाणें मागया आमी. दया दाखय जेजू, दया दाखय. पत्की जाल्ल्या म्हजेर तूं दया दाखय. दया दाखय सुम्या. पत्की जाल्ल्या म्हजेर तुजी काकूळ दाखय. बोगसाणें म्हाका दी. तुज्या पावलांनी सुलोंक आदार लाबय. जेजू, जेजू दाविदाच्या पुता म्हजे काकूळ कर. म्हजे अपराध सगळे पुसून काड. म्हज्या गुन्यांवांतलो धून म्हाका नितळ कर. दया दाखय जेजू. बिरमोतीचो दर्यो तूं, शतीचो कुंवर तूं, मोगाचें भंडार तूं. माफ मागोंक आयलां सुम्या. माफ मागोंक आयलां तुजे सरसी. काकोळतीच्या सुर्या, आमच्या सडवंदारा, कुरपेच्या सागोरा, तूं पदवेदारा. तूं काड. तूं म्हाका तुज्या रक्तान नितळ कर. म्हाका तुज्या उतरान सुम्या. दया दाखय. फातकी जाल्या म्हजेर तुजी दया दाखय, काकूळ दाखय. सुटका लाबय सुम्या. अस्का जाल्या म्हाका भाळ दी. अस्का जाल्या म्हाका सुटका लाबय. दी सुम्या तुजो आदार. दी सुम्या तुजो आदार. दिताय तूं सर्वांक तो आदार. पावताय तूं सदांच कश्ट आकांतांक सांबाळलेल्यांक. हातू बारून आयलां तुजे मुखार सुम्या. काकूळत मागो. काकूळत म्हजेर, म्हज्या कुटुंबाच्या सन्यांचेर, म्हज्या जिविताचेर तुजी काकूळतीची जर वाडय. वाडय सुम्या. गळबाबडीन दोळे दांपा तुमच्या हातांत दवरून मागा काकूळत. आमचो भाऊ आमची गीत गायता. दया दाखय सुम्या. ही गीत गायतना आमची पातकां ओळखून घेवया. काकूळतीच्या सुम्या लागीं काकूळत मागी आमी. दया दाखय जेजू. पातकी जाल्ल्या म्हजेर तूं सुटका लाबय जेजू. अस्क जाल्ल्या म्हाका तूं दया दाखय जेजू. पातकी जाल्ल्या म्हजेर तूं सुटका लाबय जेजू. अस्क जाल्ल्या म्हाका तूं. शांतीचो कुंवर तूं सुम्या. मोगाचें भंडार तूं सुदनिया. शांतीचो कुंवर तूं सुम्या. मोगाचें भंडार तूं सुदनिया. माफ मागो कायला तुझे सरशी. माफ मागो कायला तुझे सरशी. करू काशेता तुझी खुशी. करू काशेता तुझी खुशी. दया दाखय जेजू. पातकी जाल्ल्या म्हजेर तूं सुटका लाबय जेजू. हस्त जाल्ल्या म्हाका तूं.
काकुतीसो सूर्यो तू सोडवोंदरा कुरपेसो सागर तू पदवे दरा काकुतीसो सूर्यो तू सोडवोंदरा कुरपेसो सागर तू पदवे दरा दोन काढतो माका तुझ्या रक्ता दोन काढतो माका तुझ्या रक्ता नितळ कर माका तुझ्या पुत्रा नितळ कर माका तुझ्या पुत्रा दया दाखये जेजू पातकी जाल्ल्या मोजेर तू सुडकाला वये जेजू अष्ट जाल्ल्या म्हाका तू दया दाखये जेजू पातकी जाल्ल्या मोजेर तू सुडकाला वये जेजू अष्ट जाल्ल्या म्हाका तू Organjeso, 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 Oglapcheso, Aradancheso, Hallelujah, 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 Hallelujah. Kirtan 40, Psalm 40, कितले? कीर्तन 40. कीर्तन 40 किती म्हणता अत्रे गान हांवें सर्वेस्पराची वाट पळयली 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 आनी तो म्हजेशी बागवलो आनी तो म्हजेशी बागवलो आनी म्हज्या उल्याक ताणें कान दिलो आनी म्हज्या उल्याक ताणें कान दिलो तो म्हजेशी बागवलो तो म्हजेशी बागवलो आनी म्हज्या उल्याक ताणें कान दिलो आनी म्हज्या उल्याक ताणें कान दिलो नासाच्या पोंडांतलो नासाच्या फोंडांतलो ताणें म्हाका भायर काडलो ताणें म्हाका भायर काडलो चिखलाच्या कुडांतलो चिखलाच्या कोणांतलो चिखलाच्या कोंडांतलो ताणें म्हाका वयर काडलो ताणें म्हाका वयर काडलो कडपार ताणें म्हजे पाय दवरले कडपार ताणें म्हजे पाय दवरले म्हजीं पावलां ताणें थीर केलीं म्हजी पावलां ताणें थीर केली एक नवें गीत एक नवें गीत ताणें म्हज्या तोंडांत घालें ताणें म्हज्या तोंडांत घालें आमच्या देवाक आमच्या देवाक एक स्तुती गीत एक स्तुती गीत जायतो लोक हें देखतलो जायतो लोक देखतलो आनी भियेतलो आनी भियेतलो सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतलो सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतलो जो मनीस सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरता जो मनीस सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरता गर्विष्ठ मनशाच्या पक्षाक मेळना गर्विष्ठ मनशाच्या पक्षाक मेळना फडकिरा देवा फाटल्यान फडकिऱ्या देवा फाटल्यान वेतेल्यांचो सांगात करिना वेतेल्यांचो संगात करिना तो करोस बागी तो करोस बागी तो करोस बागी तो करोस बागी हालेलुया 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 पण म्हज्या मोगाच्या बाबडीन ह्या सर्वेस्पराचे विश्वास दवरून आमी हांगासर आयल्या आमी करीस बागी घेनी बागी बागी प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आज विशेष करून आमी मागता कचेरी ते बसत हा आज विशेष करून मागता आमी मोतेची विराराई भक्तऱ्यां बसत होय न्ही हेंगी हेंगी मोतेची विराराई नांगी असा हां मोतेची करंदाई भक्तल्यां बसत एका रितीच्या बिराती खावचेनी वळख जाल्ल्या बसत आनी तरातराच्या पिडेक वळख जाल्ल्या बसत आमी मागता वय की न्ही मनशा जिवितांत
सगळ्या मनशाची सगळी सकत असची काही तकली हिंगी वय तुझो हात काम करना जाल्यारी दूख जाल्यारी ओडना तुजो पाय दूख जाल्यारी ओडना नक्षेक कांय इल्लोसो गाय जाल्यारी ओडना पूण मोतेक कांय तरी गाय जाय जाल्यार हिंगी वय मोतीक ना समाधान भोगत जाल्यार सगळ्या कुडीक अस्कत काय देखून हे मोत शांत समाधान येन उरोवचें जाल्यार न्ही सोम्या स्वादार भोव गरजेचो दैत्या संवसारी राटावळी मध्ये नाना कारणां लागून थोडी बोटी आमी डिस्टर्ब जाता मदीं समाधान आसना न्ही वय हां ही एक पिडा दैत्य लोकांक आधुनीक काळार आसा मस्तू जाणांक न्हीद पडना वय गे वय न्हीद पडना नाना रितीची चिंतना पडून आयली कलिरा त्या बसून हां हां मागीर आसा मू मोतीची एक पिडा ती एका नमुन्याची पिडा देखून पळया म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो ही एक पिडा तातूंय जायत्यो नमुन्याचे आसा रातीची न्हीद पडना न्ही थोड्यांक 2 घंटे न्हीद पडची कश्ट थोड्यांक गुळयो काडल्या शिवाय न्हीद पडना न्हीद पडना जाल्यार कितें जाता मोतीक हां हिराराय जाता प्रेशर जाता सडता किरी जाता राग येता न्ही मोती डेस्परेट जाता एक जनरेटर चालू आसा म्हणचे जनरेटर ते सगळो दीस रात चालू आसल्यार ऊन जाता की जायना ऊन जाता थंय बंद करचें की नाका निवचें की नाका हां देखून आनी एक जनरेटर चालू करतात एक बंद दवरतात तशें आमचे मोतीकी जायते रेस्ट जायचे विराम जायचे आराम जायचे दीस रात ही चिंता दोळे पळयतात न्ही गे इल्ले म्हणी दोळे धांपून इल्लो सुशेग मेळायचो देखून एका मनशाक 7 ते 8 घंटे म्हणी न्हीद जायची तेळा भलायकी बरी उरता मोतीक समाधान आसा पूण कितें जाता आधुनीक काळार जायती जाणांक न्हीदच पडना मोबायल आयल्या उपरांत न्हीदचेंय मस्त उणें जालां आमच्या कामाचें सांगचें 9 वरार एग्गी न्हिदचें म्हणटा काय एग्गी धाडचें कळ्ळें एग्गी न्हिदचें कित्याक सकाळीं एग्गी उठोंक आसा पूण तो वचून मोबायलार बसलो जाल्यार 1.5 वरां वचून न्हिदूंक दिताना जयसान न्ही न्हयसान काम आसा न्ही जयसान न्ही आनी एकलो चेडो समजलें तुमकां पोरां पळयता 1.5 वरांक मोबायल काडून येता भितर रुमाक तर ताका एग्गी धाडिल्लो न्ही पळया म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो आमकां मोबायल आसा जाल्यार भुरगीं जाल्यार ही पळया तांच्या हातान मोबायल दिल्यार न्हिदे म्हळ्यार आयका न्हिदो मोबायल पळया 8 घंटे न्हिदचेडे 4 घंटे न्हिदतात तेन्ना मोतीक प्रेशर उणें जाता की ना सडता की ना हां पळया मोत आसा बडी खूल जायना मोतीक आराम दिवचें सक्कडी बंद दवर बरें कर ना न्हिदचें तुका जोर तकली पडा आसल्यार उलोवंक जाता खंयचें काम करूंक जाता तकली खंड पडी दूख आसा पड आसा दोळे उक्ते करूंक जायनात त्या खंयचें काम करूंक जाता तुका शर्माव दिवंक जायना मी सांगूंक जायना तूं खंयचें काम करूंक जायना कोणी उलयलें म्हणटाना राग येता देखून माथ्यार उदक घाल न्हीद म्हळ्यार न्हीद पडटा न्हिदी पडना पळया देखून ही मोतीची पिडा आसा पळय ती भिरांकूळ नमुन्याची पिडा आसा देखून हे चड जावन थोडी बोटी मागीर डिप्रेशनाक गेल्या उपरांत मागीर गुडयो घातल्या शिवाय न्हीद पडना देखून आज मस्त लोक ह्या पिड्येंत कश्टून आसचो आमी पळयता कळ्ळें न्ही अरे घरांत थोडी वखदाक येता थोडी वखदाक वचनात थोडी अशेंत रावतात देखून वळखून म्हज्या मोगाच्या भुरग्यानो भाव भयणीनो हांगासर आशिल्ल्या समेस्तानो माध्यम मुखांतर हांगासर नव्यान करतात आराधन करतात
आमी कितें करूंक जाय मागल्यार तर पोवताय हां आमच्या कुडीक वेळा काळात तिकीत बरें खाण जेवण हां तशेंच बरी न्हीद जाय न्हीद कळना नाकात न्हीद बरी जाय बरी न्हीद आहा मोबायल आसून आजकाल भुरगीं न्हिदनात आनी एग्जाम आसा म्हणून न्हिदनात सगळी रात भुरगीं जागरण आसतात आनी दुसरे वर्सा एग्जाम बरयतना तांकां ती न्हीद येता आनी काल शिकलें उडास उरना ब्रेन वर्क करना काम करना बरें आराम कर रेस्ट कर बरें शिक मुदीक दवरू ते वचून सुडाळ बरोवंक तुका साध्य जाता देखून आज ही एक पिडा मरेकार पिड्यांची मरेकार पिडा सगळ्यांक दोस्ती पिडा कळ्ळें गे तकलेची पिडा तकली पटापट जावं मायग्रेन जावं कळ्ळें गे टेन्शन जावं हायपर टेन्शन जावं डिप्रेशन जावं हे सगळे म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां तवळ तवळ दोसचें जावन आसा दुसऱ्यो जायत्यो पिडा आसात कुडीच्यो आसात की ना भलायकी बरीच आसलेली आधुनीक काळार भोव विरळ आनी भलायकी तुजी बरी आसल्यार तुका केदाळा पिडा येता म्हूण सांगूक जाता आमी खंय वॉट्सॅपार पळयलें फाल्यां काजर खंय एका चेडवाक 32 वर्साच्या प्रायाचें खंय चेडूं फाल्यां काजर खंय आज पाडचें जालां हार्ट एटॅक जावन आज फाल्यां काजर आज सरला हार्ट एटॅक पळया सांगूं जाता की आमचो एक तरणाटो आसा हांगासो खंय केसरगद्दे दिसलो एक तरणाटो निट्टे कॉलेजींत थर्ड इयर फोर्थ इयर फायनल इयर सिवील इंजिनियरींग करते आसा ताची धाकटी फॅमिली बरी कुटुंब बापूय कॉन्ट्रॅक्टर खंय तो जायतीं घरां कॉन्ट्रॅक्ट पुरो काडून नासलो ताका ब्रेन ट्युमर जाली आनी तो अस्वस्थ जालो काण गेल्लीं घरां तशींच बाकी उरलीं आनी संदर्भार पुतान कितें केलें बापायचो जागो काण गेलो आनी पुतान ती कामां कंटिन्यू केली मुंदारसिली आनी अशें तो बरें करून पळोवन नासलो बापूय हुशार जावन आयलो आनी ह्या वेळार ताच्या प्रोफेसराच्या घरा कालें पुजा आसली म्हणून तो फेस्ताच्या दिपावळीच्या टायमार पुजा गेल्लो राती जेवण पाटी येतना पळय ताचे बायक खांब्याक आपटून ताचो मांडो फुटलो आनी तो आतां कोमार आसा मतीर ना आस्पत्रेंत आसा उडपींत हे शॉक आयकून हे शॉक आसून न्यूज आयकून हुशार जालो बापूय परतून सीक पडलो काण गेलीं तीं अर्दे उरलीं घरांत तशींच उरल्यां परिस्थिती पळया म्हज्या मोगाच्या बोबणे थोड्यांनी घराचे पयशे पुरा कामाचे दिल्यात काम जावंक ना हो आस्पत्रेंत आसा पळया ICUंत आसा तांची इनवॉन्सो पूण ताणें मागूंक विनंती केल्या ताचे पासून मागया आमी 5 म्हयन्याचें भुरगें 5-7 म्हयन्याचें भुरगें ताच्या हाडांत ओल आसा गे बुराक आसा गे कळजांत तो समा करचे जाल्यार ताच्या लंग्साक पयलें ट्रिटमेंट कर लंग्सांच्या आर्टरीसीन लंग्साच्या शिरांनी ब्लॉक आसात खंय ते गुण करचे 5 म्हयन्याच्या भुरग्याक कितलें ऑपरेशनां करीत न्ही गे पळया मरेकार पिडा कोणाक केदाळ येता म्हूण सांगूंक जायना देखून आज आमी तांच्या खातीर मागची भोव गरज तरातरांच्या पिडे वळख जाल्ल्या पासून मागचे भोव गरज सुमयाक आसात म्हणल्यार खंयचें आसा सुमयाक आसात म्हणल्यार खंयचें ना एक जोडें आदल्या जुनांत गांवांक आयिल्लें तें म्हाका मेळोवंक म्हणून हांगासर आयलें जोडें काजर जावन न्हू सुमार लगभग 5 वर्सां जालीं 5 कितलीं भुरग्यांचें देणें नातलें ती हांगासर आयलीं म्हणजे लागीं उलयलीं म्हणालीं फादर मस्त कडेन मागण्याक पुरा गेले हांव मस्त प्रयत्न आमी केल्लें आसा पूण देवान आमकां आशिर्वाद दिवंक ना एक भुरग्याच्या देण्या खातीर मागोवन आसा तुमी मागल्यार आमी मागता खंडीत आमकां मेळटलो म्हणलो भरोसो आसा बाळू जेजू आमकां सोण घालना ह्या पुणतळाक आमी आयल्या तांकां दोगांक दिमी घालिली हांवें मागणें केलें आनी म्हळें तुमी वसा कन्न नाकात भियेनाकात येवच्या वर्सा तुमी फाटीं रजेर येताना तुमच्या हातांत भुरगें आसतलें बाळका जेजूक समर्पिया खंडीच फादर भुरगें जालें जाल्यार भुरग्याक काडना बाळका जेजू लागीं येतलें हांव कळ्ळें गे समजलें आनी खालच्या दिसा म्हाका खबर आयली तें 3 म्हयन्याची गुरवार प्रेग्नेंट प्रेज द लॉर्ड
3 महिन्यांची गर्भे असते. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. बेळमाणची एक चली खाजर जावन सुमार 12 वर्सां जालीं गे. खाजर जावन 12 वर्सां तें रोस्टेसाचें काम करनासली. ताणें म्हाका हांगासर येवन एक दीस म्हळें फादर मस्त कडेन मागण्या गेल्या, मस्त मागलां. 12 वर्सां तो मागून आसा. भुरग्याचें देणें म्हाका सांगूंक ना. तुमी मागा फादर. हांव मागतां. हेरांकी मागोवंक सांगा. शुक्राराच्या नव्यानाच्या वेळार बाळका जेजू लागीं मागोवंक सांगा. आनी हांव खंडीत परत येतलीं, भरवशान येतलीं, संतोशान येतलीं. म्हाका बदून मस्त रडली. दोगांकी दिमी गेलेली मागणें गेलें. आनी हांव म्हळें सुमी खुशी व्हरता. येवच्या वर्सा तुमकां तुमच्या हातांत भुरग्यांक खेळोवचें बरी ताची खुशी आसा. खंडीत तुमकां भुरग्याचें देणें प्राप्त जातलें. भुरग्याचें देणें प्राप्त जातलें. कंत करनाका. समाधान वर्सा येवच्या वर्सा भुरग्याक हाडून ह्या पुंतळाक येया. ताची मॅसेज म्हाका काल मॅसेज येयल्या. काल फादर आय एम प्रेग्नेंट म्हणून. पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ताची मॅसेज येयल्या हांव गर्भेस्तीन. म्हज्या बसून मागल्ल्याक अर्गां पर्यंत भुरग्याक पुरुश जावंक मागणें मुंदारशी म्हूण मॅसेज गेल्या. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. एका स्त्रियेच्या थानांत दूख आसली आनी ते थान घट जाल्लें आनी तातूंत बुयो जाल्ल्यो कळ्ळें गे. आनी ह्या वेळार तिका बायोप्सीक धाडी जायी. रिपोर्ट बायोप्सीक धाडी जायी. कॅन्सराचें लक्षण आसा म्हूण डॉक्टरान सांगिल्ल्या वेळार हांगासर आयिल्ली आनी तिणें मागोवंक खूब विनंती केल्ली हो रिपोर्ट नॉर्मल जायशें मागा. आनी ती भिवन रडून आयिल्ली आनी फादर म्हणाली फादर हो एक रिपोर्ट नॉर्मल येवचे बरी मागा. देवाक आसात म्हणलें खंयचें ना हांव मागतां तुमी मागा फादर. मी दोगूय सांगाता मागया म्हळें. 4 दिसा ताचे बसून मागलें आनी म्हज्या मोगाच्या बाबडीन 4 दिसांनी रिपोर्ट आयलो. रिपोर्ट नॉर्मल आयलो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आज हांगासर म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो विजा नासलेल्या विजा, कामां नासलेल्या कामां, भुरग्याचे देणे नासल्या भुरग्याचे देणे, मारेकार पिड्यांतले गुण जाल्लीं जायतीं जाणां हांगासर आसात. कोणें करचें बरा? सम्यान करचें. डाक्टरा करूंक जाता. डाक्टर म्हणटा ऑपरेशन करच्या फुडें हांव एक फकत पेन बरयतलो वयर आसा ताणें बरोवचें हांव एक पेन मात्र. डाक्टराच्या हातांत आसली कातर. डाक्टरान कातरली बरी कातरता वय की. तशेंच देवाच्या हातांत एक दाक्तेर एक कातर. देव कशें खुशी व्हरता त्या प्रमाणे जाता. म्हज्या मोगाच्या बाबडीन देखून आमी सगळीं उबी रावया. आज नाना रितीचे पिडेक वळख जाल्ल्या बसत मागता आसतना ते रितीन मोतीच्या पिडेक, मरेकार कॅन्सर पिडेक, काळजाच्या पिडेक, किडनीच्या पिडेक, तशेंच भुरग्यांची देणें नासतना, काम नासतना, विजा नासतना, सैरीक नासतना कश्ट दिल्या सगळ्या भाव भयणी पासून मागे. आज सैरीक नासतना कश्ट दिले आसात. प्राय रावना. प्राय जावन ते आसा. 31, 32, 33, 34, 35 जावन ते आसा. सैरीक मेळना जाल्यार तांच्या मतीन कितलें बेजार आहे बघा नाका सांगा म्हाका. भुरग्याचें देणें तशेंच काम नासतना कश्ट दिले आसात. तांचे कश्ट तांकां मात गोत्तू. ह्या सगळ्या पासून आमी मागया तुमच्या हृदयाचेर दवरा. दोळे धांपा. आजय तुमची इरादे तुमी घेवन आयल्यात हांगासर. सोमिया जेजू आमी तुका अर्गां दिता. आज इतली भक्ती हांगासर तुज्या पांयां तळा उबी आसात. सोमिया जेजू आमी मागलेले तूं आमकां दिताय. लाजाराच्या फंडा लागीं तूं म्हणालोय बापा सर्गा संवसाराच्या धनी हांव तुका काळजाचो अर्गां दिता. कित्याक आमी मागलेलें तूं म्हाका दिताय देखून हांव तुका अर्गां दिता. आज तुका आमी अर्गां दिता. सोमी आमी मागलेले तूं आमकां फोव करताय. त्या बसो तुका आमी अर्गां दिता. भुरगीं नासलेल्या भुरग्यांचे देणें फोव केल्लें आसा. कामां नासलेल्या बऱ्यांतली बरी कामां फोव केल्लीं आसात. विजा नासलेल्या बरी विजा फोव जाल्ली आसा. सैरीक नासलेल्या बरी सैरीकेची देणें फोव जाल्लें आसा. तरातराच्या पिडेक वळवळ जाल्ल्यांक बरी भलायकी दिवन सांबाळलेलें आसा.
मरणाच्या थडी गेल्या तुझ्या पाठी आणलेले असा सोम्या तुका साथ म्हणे गंजना तुका सरसंगती साध्य तुझे विश्वासवर मागतल्याच्या मागणे तू ऐकत आहे आमच्या सगळ्या भावबहिणीची मागणी देणं ऐकून घे आज माध्यम मुखांतर सर नव्यान करून आराधन करून तुझी कृपा जोडलेली जायती जण आसात जायत्या बऱ्या जण असा ती काळ जाता तुका अर्गां दिता आज सोम्या आज या सगळ्या परजेची मागणी तुका आम्ही भेटून दिता ताच्या काळजाचे अत्रेक तू जणाय सोम्या ताची मोदीची चितना तू जणाय ती कितें मागोंक आयल्यान ती जणात तुमची सगळी इरादे सोम्या मुखार दवरा मोती काढा या बघता कोणा बसवा तुम्ही हे नवेन करता कोणा बसवा तुम्ही मागतात सगळ्या उकळा साढा आणि हांव ते म्हणटा ते म्हणा सोम्यान चेजो सोम्यान चेजो आमच्या रचणारा आमच्या पोसणारा आमच्या सांभाळणारा आम्ही तुका अर्गां दिता आम्ही तुझी स्तुती करता आम्ही तुका वाकणता आम्ही तुका दिन वाचता आमचे मागणे ऐकून आमकां दिताय देखून आम्ही तुका अर्गां दिता कनवळ्या बापा आकुतीच्या देवा आमची पातकां बगसोन आमचे जिवीत सुफळ करताय देखून तुका आमी अर्गां दिता जेजू सोम्या भलायकेच्या वयसा तुजो उपकार मागता आमी अस्कत भुरगीं पिडेस्त भुरगीं तुजे मुखार आसाव तरातराच्या नाना रितीच्या पिडेक वळख जाल्ली आसा वळख जाल्ली आसा मोतीची पिडा गुडीची पिडा नाना रितीचे कष्ट खंत दुःख बेजाराई हे सगळे आसून आम्ही कष्ट नासाव सोम्या आमचे दया दाखय खोडकरांचेर दया दाखयल्ल्या देवा पातक्यांचेर दया दाखयल्ल्या देवा कुरड्यांचेर दया दिश्टी घाल्ल्या देवा आरिगारींक गुण केल्ल्या देवा आकुळलेल्या हाताच्या मनशाक गुण केल्ल्या देवा तापान वळवळतेल्यांक सुडका दिल्ल्या देवा देवसराची इजा भोगतेल्यांक सुडका सुडवण दिल्ल्या देवा आमची काकूळ खरे आमकां आपड आणि आमी बरी जातल्या आपड जेजो आणि आमी गुण जातल्या आपड जेजो आमकां भलायकी लाभतली आपड जेजो आणि आमी बरी जातल्या आपड जेजो आणि आमी गुण जातल्या आपड जेजो गुण कर जेजो गुण कर जेजो हातू बारिया आपड जेजो गुण कर 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 जेजो हालेलुया 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 उला मारा निरंतर उला मारा हालेलुया 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 जेजू सोम्या सगळ्या भक्तिगण आशीर्वाद घाले तुझी गुण करची दैवी सगळं त्यांच्या शिराने वळे तुझ्या पवित्र रक्तांत दोन्ही तळ कर सोम्या तुझ्या नावांत बरी कर तुझ्या नावांत आशीर्वाद दे सोम्या तुझ्या नावांत बरी कर गुण कर मोत्याची पिढा हळसाची पिढा आणि किडनीची पिढा कॅन्सरची पिढा तरतराचे पिढा तकले पडापड हे सगळ्या पिढ्यान उडवळतेल्या नाना रीतीच्या पिढ्या ओळख झाल्या रात्रीची नींद पडा नादल्या नाना रीतीच्या मोतीच्या पिढ्या ओळख झाल्या सगळ्या पिढ्या स्थापन आणि गुण कर सोम्या तरतराच्या ते सवंगातील मागून असतात दुर्गाच्या देण्या बसवत बऱ्या सैनिका बसवत बऱ्या कामा बसवत बऱ्या विजा बसवत आणि बऱ्या सुटका सुडवण्या बसवत मागून असा सगळं तुझा आधार लाभय भुरग्यांक युवजनाक पिडेस्तांक प्रायवंतांक तरणाट्यांक सगळं तुझ्या बेसवारी बर हे सगळ्या परजेचेर आशीर्वाद घाल माध्यम मुखांतर सर आराधन करून तुका आतू बार उकलासन बोंब मारता सगळ्यांक तुझी कृपा मळे टच 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 हील 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 हील
हालेलुया 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 सडानी स जेजू तू सुजाय म्हाका सडानी स तुजो मोग जाय म्हाका सडानी स जेजू तू सुजाय म्हाका सडानी स तुजो मोग जाय सडानी स तुजी दया जाय म्हाका सडानी स तुजी काकू जाय म्हाका सडानी तुझी दया जाय म्हाका सडानी स तुजी काकू जाय म्हाका अर्गा जेजू अर्गा तुका स्तुती जेजू स्तुती तुका अर्गा जेजू अर्गा तुका स्तुती जेजू स्तुती तुका सडानी स पवित्र आत्मा जाय म्हाका सडानी स तुजी कृपा जाय म्हाका सडानी स पवित्र आत्मा जाय म्हाका सडानी स तुजी कृपा जाय म्हाका हालेलुया 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 येशुवे जेजो 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 दाविदाच्या पुता आमची काकूत का हालेलुया हालेलुया येशुवे येशुवे जीसस touch heal us hallelujah 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 सगळे काळजांना उला मारा हालेलुया 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 हरगांचे जोगलापचे जोरादांचे दोष विस 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 वी जेजू 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 हालेलुया 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 इसवी इसवी आमच्या तुकलेचे दवरया तुकलेच्या दवरया पवित्र आत्म्याची कृपा मागया तसं पवित्र आत्मा आमच्या शिराशिरांनी प्रवेश जावं दी आमच्या तकलेची सगळी पिडा कोण करून दी बरी न्हीद फोव करून दी आमच्या तकलेक आमच्या मोतीक सुशेक समाधान फोव करून दी आमच्या कोडी बरी भलायकी फोव करून दी सर अपायांतले विघ्नांतले अवघडांतले अनाहुतांतले आमकां राखून दी म्हूण मागया पवित्र आत्म्याची देणी फळां आमचे ते रुतां जावं दीत आनी ह्या देण्यानी फळां मुखांतर आमचे जिवीत सुफळ जावं दी म्हूण मागया ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या मुझे थंय ये म्हज्या कुडीन थे म्हज्या मोठीन थे म्हज्या काळजान थे म्हज्या रक्तान थे रक्ताच्या गणागणा थे हाडाच्या सदा सदा थे ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या म्हज्या कुटुंबान थे म्हज्या घरान थे म्हज्या घरच्या सन्यात ये पवित्र आत्म्या भलायकी दिवं के संतोष दिवं के समाधान दिवं के जैत लाभों के जैत लाभों के कृपेन बरों के सत्यन बरों के देण्यानी नेटों के फळांनी बरों के ये पवित्र आत्म्या 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 हालेलुया 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 तकलेच्या हातों निरंतर मागया हालेलुया 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 पवित्र आत्म्या देवाने विसर्गा तुझ्या कृपेच्या बेसवाने मग पवित्र आत्म्या सगळे भक्तिकाचे देवाने त्यांच्या कुडी बिता त्यांच्या काळजांचे सगळे जीवितां देवाने पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या त्यांच्या बुकल्यावर वार्ता काही पवित्र आत्म्या त्यांच्या पटण्यावर संरक्षण कर हे पवित्र आत्म्या त्यांच्या बुकलेराव नका संगादी समाज हे पवित्र आत्म्या त्यांच्या भितर राहून भलायकी संतोष समाधान होवो कर म्हणजे वैर निरंतर आशीर्वादला बन बेसवाने पवित्र आत्म्या आपण आणि गुण कर टच हील 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 हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया तकलेच्या हातावर या पवित्र आत्म्याची कृपा मागया स्वादिकत्म्या पवित्रत्म्या मेघिस्तु देवोने स्वादिकत्म्या पवित्र आत्म्या देवाने मागया स्वादिकत्म्या पवित्रत्म्या मुझे तेरा बोले स्वादिकत्म्या स्वादिकत्म्या पवित्रत्म्या मेघिस्तु देवोने स्वादिकत्म्या स्वादिकत्म्या पवित्रत्म्या दैविकत्म्या मुझे तेरा वोंखे मुझे तेरा बोले हालेलुया हालेलुया हातुबारिया हालेलुया हालेलुया हातुबारिया हालेलुया 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 हाले उला बरा सगळ्या काळजान सुमिया अर्गांदिया सगळ्या काळजान पवित्र आत्म्या अर्गांदिया सगळ्या काळजान त्रिएका देवा अर्गांदिया उगळा दिया आराधन करा हालेलुया 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 जेजो 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 हालेलुया हालेलुया अर्गान जेजो गुलाब जेजो आराधन जेजो शदला बला बला दला हरा 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 येशुवे हालेलुया 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 निट्टाद बऱ्या सुमिया कसो अनुभव आमकां जालो जाल्यार सुमेची कृपा आमच्या थंय व्हडली जाल्यार सुमिया दोन थाळयो जोरान प्रेज द लॉर्ड जोरान प्रेज द लॉर्ड जोरान प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 सुमिया सो आशीर्वाद घेऊन कभी गीत या देवड़ा सक्रमेंट ये देवड़ा सक्रमेंट साष्टांग नमन करूया पूर्वील्या रूपाबद्ध नव्यो रीती आदार्या सर्वांबेच्या अस्कर्मिष्या बाबाचे बोल दिल्या जसे बापा तसे भूत उल्हासाने स्तुतीचा पूर्वी महिमा ससना एका स्थानान सीता तुका दोघांच्या स्पिरिता समासमी नावडता प्रार्थूया हे देवा या विचित्र संग्रामात घाल तुझ्या कसना सोगुडास तू आमकां सोडला तुझ्या सोडवणेचं फळ सदा आमचे ते बोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरा मान करून दे आमकां भोव कर जो छियेत आणि राज वर्सला येताय ससनाच्या ससना Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 उभी रावया मग छपाव बनी नो
पुढच्या इथल्या कुंपरीच्या इतरा एक उज मदत घडले अजा सगळ्यांनी पाऊस आमचं कुंपरीचं पुरसांव काढून को सव दिस एक चूर पाऊस येऊना आम्ही सांग मगले बरीत सोम्यान आमकां हो केला प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. राती उपरांत सुरू जाल्लो पाऊस सगळो दीस दुसऱ्या दिसा पावस तसलो आदल्या दिसा पावस दुसऱ्या दिसा पावस त्या दिसा एक दीस पावस ना सोम्यान सगळें बरें केलें आजय पावस आयला फेस्ता दिसी पावस आयला पूण फेस्ता दिसड पावस येवना म्हणजे मोगाच्या बाबडीनो देव आमचे पक्षेक आसा आमचे पक्षेक आसतना आमच्या विरोध रावतलो कोण आसा देखून ह्या देवाची स्तुती करतीन म्हणटी सांगात म्हणया सदैव जावं समियाचें नांव आता आणि सदा सर्वदा. सदैव जावं समियाचें नांव आता आणि सदा सदैव जावं समियाचें नांव आता आणि सदा सदैव जावं समियाचें नांव आता आणि सदा आता आणि सदा सर्वदा सदैव जाऊ आता आणि सदा सर्वदा आता आणि सदा सर्वदा सदैव जाऊ सौम्य सदैव जावं समियाचें नांव आता आणि सदा हालेलुया 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 हालेलुया. आराधनान मोठेली जाल्ल्या तुमकां समेस्तांक अभिनंदन आतां मिसा कायती जावया Głowianowy gitami, nawariami amca sumya, wandun taka bhakti nami, Kasiyami amca raya. Katya sumyati nizaki viti, mahimataji, satam kavizmi, prithvi dinvasa. ताची वडविकाय रस्तावा करता ताची बळवंताय कव्यानोळे ये गीतामी नावळयामी आमच्या सम्या वंदन ताका भक्ती नामी Kasiyami amca raya. मोगल बाबणीनो तुमकां समेस्तांक ह्या देव तेंपलाक मोगाचो स्वागत मागता एका मनाची काळजाची जावन मिसाचें बलिदान भेटोवया एकामेका खातीर हे संदर्भार आमी मागया हे संदर्भार प्रत्येक दिसा बसून मीस भेटयता वार रुहान टिमेल्लो अबुधाबी प्रत्येक कितें बसोत मीस भेटयता सुंदर आचार्य बरे भलायकी मेळचे बसोत ಅವರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ अर्गजन मीस भेटयता ಐವನ್ आनी प्लेवी बिरेरा सुमसवाडो देवादीन जाल्ल्या कुटुंबाच्या सन्याच्या आत्म्या विसिता सिल्वेस्टर एक गुठाम रुसाई वाडो देवादीन रॉबर्ट वास जत्म्या मिसिता विन्निवास कोसेसवाडो लग्न जिविताचो उडास करून एनिवर्सरी संदर्भात देवागर कासान मिसपेटिता वितीश आनी लिबरेट डिसोजा रुसाईवाडो 3.5 वर्सांचो लग्न जिविताचो उडास करून देवागर कासान मिसपेटयतात
फ्रांसिस आणि बेनेडिक्टा रोड्रिगेस नित्या दरवडो अर्गझॉन मिसबेटेता एमिलियानो रोना नलसोपरा मुंबई अर्गझॉन मिसबेटेता सॅन्ड्रानी रिप्सन डिसोजा कुडूरू अर्गझॉन मिसबेटेता अनिता कडोजा कोसेस वडो देवतीन लिल्ली डिकोस्ता जत्म्या आणि मेरियन डिकोस्ता जत्म्या मिसिता मेल्विन अनिता डिकोस्ता स्पेट अर्गझॉन मिसबेटेता विन्सेंट डिसोजा पंपई वडो अर्गझॉन मिसबेटेता बरी भलायकी बरें काम मेळिल्ल्या बसोत देवाक अर्गझॉन मिसबेटेता पर्ल जेनिफर डिसोजा मुंबई प्रत्येक बरी भलायकी मेळच्या ते साव बसोत मिसबेटेता एमिलिया डिसोजा मुंबई बरी विजा हो जावनच्या ते सावा खातीर मिसबेटेता मॅक्सिम डायना मॅनेजर्स नारावी ह्या सर्व ते बसोत मागया मातसो मिस्तां बसोत मागया जे कोणा मागतान बसला सूड आस करून तांचे बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या समया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो ख्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जसो बापान म्हजो मोग केला तशें हांवें तुमचो मोग केला तुमी एकामेकाच्या मोगांत राव वचय म्हणून उपादेश सोमी आमकां दिता मोग हाडून जेजू ह्या संवसारांत येयलो त्याच मोगांत जिवंक आनी त्याच मोगांत जियेशें करूंक ह्या संवसाराक उलो दिता तशें म्हणटना मनीस मोगांत जियेसय एकामेकाच्या मोगांत आनी आसय म्हणल्यार इराद्या काल जियेत आसतना आज सोमी आमकां उलो दिता आसतना त्या खऱ्या मोगान पेल्याची सेवा करूंक पेल्याचो मोग करूंक पेल्याक आदार दिवंक जायची कृपा आनी देणी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागोवन घेवया ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत भोवते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया नितळ काळजा मनांनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया काळजांत तावन दूख धर्म बक्षाणे मागतल्या बक्षाणे दिवच्या तुका बापान धाडला सोम्या काकुतका तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकुतका आमचे कधी विनंती करच्या तूं देवापाच्या उजव्या बसलाय सोम्या काकुतका तकली बघोवन देवाची काकूत जोडया सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करून आमची पदकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा कुसली आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्वपदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकटा होता सोम्या देवा देवाची शेळी तू संसाराची पाप काटाय आमची काकूत तू बापाच्या उजव्या बसता आमचे मागणी वाढून घे नित्य पवित्र देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर प्रार्थुया एक रिपोर्ट दवडीत आमच्या घर सांगात येते सावा खातीर आमी मागया भोव मोगाळ प्रितीच्या बापा आमच्या देवा जेजूच्या भोव पवित्र नावाक आमी मान दिता त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता
या जिवितांत ताजी गोडसाण सगळं दोशी जावं आनी सर्गात तुझ्या आमच्या बापाच्या घरात आणि बासरलेली ह्या संतोषाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागतां. आमच्या स्मिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुझ्या सगळ्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सांग पावलून रोमाघरा बरयल्ल्या पत्रांतलें वसप. भावा भयणीनो, क्रिस्त सोबत हांव सत उलयतां, फट मारिना. पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान प्रेरीत जाल्लें म्हजें अंतस्करण हांव सांगतां तें खरें म्हूण रुजवात दितां. म्हाका आसा एक वडखंत आनी म्हजें काळीज तामनांतल्या दुखेन भरलां. म्हज्या भावांच्या म्हणजे रक्तमासा प्रमाणें म्हजे संबंदी आसलेल्यांच्या फायद्याक पडचें जाल्यार हांव देवाचो शिराप पडलेलो आनी क्रिस्तांत हांव वेगळो जाल्लो तसलो जाल्यारय व्हड न्हय आसलें. इस्रायल कुडयेचीं तीं देवान तांकां आपलीं भुरगीं करून घेतलेलीं आनी आपली महिमा उगडलेली. तांचे लागीं करार केल्ले नियमशास्त्र आनी आराधनाच्यो रिती दिल्ल्यो आनी बसवण्यो केल्ल्यो. ती सगळीं धर्म पुर्वजाची संततीचीं आनी क्रिस्त मनशा सैमान तांचे कुळयेचो. सोमेस्तां वयर राज करतल्या देवाक जावं होगळाप सदांकाल. आमेन. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पराक वंदी ये जेरुसलेमा. सर्वेस्पराक वंदी ये जेरुसलेमा. सर्वेस्पराक वंदी ये जेरुसलेमा. तुझ्या देवाक नावाळ ये सियोना. कित्याक ताणें तुज्या दारवट्याचे आडंबे घट केल्या आनी तुजे भितर जियेतेल्या तुज्या भुरग्यांक आशिर्वादीत केल्या. सर्वेस्पराक वंदी ये जेरुसलेमा. तुज्या शिमा भितर ताणें तुका दिल्या संस्कार. उंची गो तुका दिवन दादोशी केला. संवसाराचेर तो आपलो संदेश धाडता. तुर्तान ताची शुभ वार्ता प्रसार जाता. सर्वेस्पराक वंदी ये जेरुसलेमा. सर्वेस्पराक वंदी ये जेरुसलेमा. Alleluia, 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 alleluia. मुझे बकरे मुजो ताळो आयकतात म्हणटा सोमी. हांव तांकां वळखतां आनी ते म्हज्या फाटल्यान येता. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. एक साबत दिसा जेजू फरिजवांच्या आनी एक मुखेस्ताच्या घरा जेवणाक गेल्ले कडेन सक्कडी ताका पारोत करनासले आनी नाल्को दिसो एक पिडेकार ताचे मुखार उबो आसलो. तवळ जेजून शास्त्रां लागीं आनी फरिजवां लागीं सवाल केलें. साबाता दिसा पिडा गूण करचें कायद्या प्रकार की कायद्या विरोध. पूण ते वगस रावले. तवळ जेजून ताचेर आपलो हात दवरलो आनी ताका बरो करून धाडलो. उपरांत ताचे लागीं उलोवन तो म्हणालो, तुमचे पैकी कोणाचोय पूत वा पाडो साबाते दिसा बांयत पडत जाल्यार सनवार म्हणलें की नासतना तो ताका तक्षण वयर काडिचो ना. आनी ह्या सवालाक ताका जाप दिवंक
तांच्यान जालें ना. देवाचें उतर वखणी तुका ख्रिस्त. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, हप्त्यांत 7 दीस आसात. वय गे 7 दीस. पयलो दीस खंयचो? हा आयतार गे सोमार आयतार. निमाणो दीस शेनवार न्ही गे. हां हुशार तुमी. देवान 6 दीस 6 रचने 6 वावर केलो. वय गे पयलें देवान कितें रचलें कोताय तुमकां? पयलें देवान कितें रचलें? हां ही माध्यमान पुरो पळयतात. हां देवान पयलें आकाशांनी पृथ्वी रचली आनी आकाशार सूर्य रचलो. सूर्य उजवाड रचलो. उजवाड न्ही गे. खंयचे रचले? उजवाड पळयची दिसाचे न्ही. उजवाड रचलो ताका सूर्य म्हणटात न्ही गे. सन म्हणटात न्ही. देखून पयलो दीस संडे. पळया उपरांत दुसरो दीस देवान उपरांतले 5 दीस देवान विविध रचना रचली. निमाणे कोणा रचले? खंयचे दिसा? तुमकां बरो आसा तूच दिसा. हां 6व्या दिसा देवान मनशाक रचलें. 7व्या दिसा कितें केलें? देवान आराम केलो. आराम केलो म्हळ्यार 6 दीस वावर करा, 1 दीस विशेव करा आनी विशेवाच्या दिसा देवाक अर्गां दिया. ह्या विशेवाच्या दिसा देवाक अर्गां दिया. देवा लागीं येया. देवान करची बरीं कामां त्या दिसा करा. आनी ताका खंयचो दीस म्हूण नांव दिलें? साबत. साबत. खंयचो दीस तो? साबत. खंयचो दीस येता हप्त्यांत? हां हां आयतारा. खंयचो दीस? शेनवारा. शेनवार. शेनवार असो दीस साबत. जुदेवांक हांवें जुदेवांची उलोवचें आमचें न्ही. कळ्ळें गे. शेनवार असो दीस साबत असो दीस. आनी त्या दिसा कांयच काम करूंक आडवारलां. आनी हें कांय काम करूंक आडवारलां म्हणटा आसतना हे शास्त्री फरिजेवांनी तो साबत दिसा तुमी अशें करूंक जाय, अशें करूंक नजो, अशें करूंक जाय, अशें करूंक नजो तें पुरा ताणें बरोवन घाल्लें. न्हिदिल्ली मांद्री पर्यंत कळोवंक ना. कळ्ळें गे. गुर्तू ना. मागीर न्हांवंक आसा गी, तोंड धुवंक आसा गी, गुर्तू ना. पूण पळया हो साबत साबत कोणा खातीर केल्लो? कोणा खातीर केल्लो साबत? मनशा खातीर केल्लो. मनशाक साबता खातीर केल्लो हे ना. पळया हो साबत कित्याक केल्लो? कित्याक केल्लो? कित्याक केल्लो? हां ह्या साबताच्या दिसा मनशान ताच्या 6 दिसांच्या वावरांतून विशेव घेवचे. कळ्ळें गे. कुडीक चड वावर दिलो जाल्यार कूड अस्क जाता, कस्तांनी जाता. देखून कुडीक इल्लोशे विशेव दिचे आनी त्या दिसा कितें करी जाय? लोकान देवा लागीं ये जाय. फाटल्या 6 दिसां वावर करूंक दिसपडटो ग्रास जोडूंक फावो केल्ल्या खातीर देवाक कितें करी जाय? अर्गां दी जाय. अर्गां दी जाय. उपरांत कितें करी जाय? थोडो वेळ तुवें विशेव घे जाय. तुज्या कुटुंबा सांगाता करसी जाय. तुज्या पती सांगाता, पतीने सांगाता, भुरग्यां सांगाता तुवें वेळ करसी जाय. देवाक कुटुंबा सांगाता मेळोवन देवाक अर्गां दी जाय. आनी हो दीस पवित्रपणी तुमी करसी जाय. पवित्रपणी. तशें म्हणटा आसतना हो दीस पवित्रपणी करसी जाय म्हणटा आसतना फकत देवा लागीं मात उलोवन मनशा लागीं उलयना सर रावचें गी. हां हां देखून हांव म्हाका भूक लागना, म्हाका धाकटेरां खाय नजो म्हणला देखून हांव रांदिना उरल्यांनी तशेंच बुकेंत रावचें म्हूण गे ना.
पळया ह्या दिसाचो म्हत्व कितें म्हळ्यार तुमी कुटुंबाच्यांनी सांगाता माया मोगान संतोषान जियेजय एकामेका आयकजय एकामेकाची बोगणां समजून घेजय देवाक सांगाता मेळोन अर्गां दिजय सांगाता मेळोन मिसाक वचजय सांगाता मेळोन आराधन करीजय सांगाता मेळोन मागणें करीजय देखून थोड्या घरांनी आयतारा मागणी ना तेरशी ना साबत न्ही तेरशी ना तशें जायना कुटुंबाची सांगाता मेळोन वो दीस पवित्र पूण ह्या शास्त्रांनी फरीत जेवण कितें केलें साबत दिसा तें कर नजो हें कर नजो तें कर नजो हें कर नजो तें कर नजो हें कर नजो भूक लागिल्ल्यार खावंकी नजो जेवंकी नजो अशें पुरा नाका जाल्ल्यो जायत्यो रिवाजी केल्यो पळया जेजूक तें प्रपसंद ना जेजू कितें गरजेचें तो म्हणलो म्हाका जाय दया न्ही बलिदान म्हाका बलिदानाची गरज ना म्हाका दया जायचें तुमी एकामेका बक्षिल्लें एकामेका सुदारशिल्लें एकामेका मायामोगान जियेल्लें जिवीत जायचें देखून हांव आयलां तुमचो मोग करूंक बापान म्हजो मोग केला तशें हांवें तुमचो मोग केला तुमी एकामेकाचो मोग करच्याक तुमी एकामेकाच्या मोगान दियेजय एकामेकाची मासां खाय नजो देखून हांवें तुमकां दिवचो उपादेश वो तुमी एकामेकाचो मोग करा कशें मोग करा तुजो करताय तशें तुज्या पेल्याचोय मोग कर असो उपादेश जेजून दिलो पण जेजू हांगासर एक नवें सांव हाडून आयलो नवें सांव हांगासर धर्म जात खात म्हणून कच्चाटून आसलेल्या त्या लोकां मदें मनशा धर्म स्थापन करूंक कोण आयलो जेजू आयलो जेजूच्या काळार तवळ मस्त धर्म आसले आनी हे धर्म त्या जातीचो लोक तो धर्म पाळटाले आनी धर्मा खातीर जियेताले धर्मा खातीरच मतांध जाल्ले मनशाक ते चिंताले धर्म मनशा खातीर न्ही मनशाक धर्मा खातीर आसले म्हूण चिंताले धर्म चलयतले देखून पळया लोकांक अडचणेर घाल्लें कश्टांक घाल्लें लोकांक जिवंक सुपयांत कश्ट जाल्ले ह्या संदर्भात जेजू हांगासर येता आनी म्हणटा धर्म मुख्य न्ही रीती रिवाज मुख्य न्ही कायदे कानुना गरजेची न्ही ही सगळी मनशा खातीर केल्ली देखून मनीस भोव गरजेचो मनीस भोव प्रमुख मनशा भायर कायदे नात मनशा भायर धर्म ना मनशा भायर रिती रिवाज्यो नात मनशा भायर साबत ना हे सगळें केल्लें मनशा खातीर मनशाक तर तुमी पयस करता जाल्यार कित्याक वय की न्ही समजलें हां देखून जेजू म्हणटा स्वस्थ म्हाका जाय दया आनी बलिदान देखून आज जेजू एका फरिजेवाच्या घरा गेलो फरिजेवाच्या घरा पर जेजू एका सिनेगोगा गेल्लो सिनेगोगांत थंयसर एक बागवलेलो व्यक्ती आसली बागवलेली मस्त वर्सां जावन देवसाराची 18 वर्सां जावन आनी त्या व्यक्ती पळोवन जेजू बिरमत पावता आनी जेजू तिका आपूण बरी करता आनी सिनेगोगाचो अधिकारी कितें म्हणटा तो अधिकारी फरिजेव कितें म्हणटा तुमकां हप्त्यान 100 दीस आसात बरें जावंक जाय जाल्यार तुमी त्या दिसांनी येया पूण साबताच्या दिसा येनाकात देखून जेजून ताका म्हणलें आसा तुजो पाडो वा बकरो ताणेताना ताका उदक दिनाय तूं पळय दिनाय कितें दिनाय तर साबत कोणा खातीर केल्लो मनशा खातीर उडासतोर म्हळें जेजून ताका आज फरिजेवाच्या घरा जेवणाक गेल्ल्या वेळार थंयसर जेजू एंत सवाल करता थंयसर एक 4 दीस मनीस आसलो एक पिडेस्त आसलो थंयसर त्या पिडेस्ताक गूण करच्या फुडें जेजू एक सवाल करता जेजू म्हणटा शास्त्री आसात थंय फरिजेवी आसा तांचे लागीं म्हणटा साबताच्या दिसा शनवाराच्या दिसा पिडाक गूण करचें हें कायद्या प्रकार की कायद्या विरोध कळ्ळें की पूण आदल्या दिसा जेजून समान तांकां दिल्लें गोत्ता आसा समान दिल्लें गोत्ता आसा तुमच्या बकऱ्यांक तुमच्या गोरवांक तुमच्या पाड्यांक तुमच्या सगळी तुमी व्हरतात बरें गोत्ता आसा देखून आज वगोत्तात जाप दिनात चुप जाप दिल्यार ते सिरकतात म्हूण गोत्तात जाप दिल्यार जेजू छाट्टीन मारले बरी तांकां मारता म्हूण गोत्ता आसा उगोतात कांय जाप दिनात देखून ते कांय जाप दिना ते पळोवन जेजू हात उशेता आनी ताका आपडता आनी त्या नाल्कुतीच्या मनशाक गूण करता बरो करून धाडटा उपरांत जेजू म्हणटा तुमच्या पैकी कोणासोय पूत वा पाडो
साबाताचे दिसा बांयंत पडत जाल्यार तुमी आ साबात आ शनवार देखून आयतार येवन दी म्हणून तेदो मातसो सोटात घे ताका सोटात घे ना तुम्ही साबात म्हणले की नांत शनवार म्हणले की नांत आयतार म्हणले की नांत ते मीस आसा फेस्त मीस आसल्यार रावतात की ना फेस्त मीस आसल्यार फेस्त आसून ते मीस आसून दी म्हणून ठपाक बांयक देऊन वा कोणा म्हणे आपण खाले म्हणे कर ताका भायर काडची वेवस्था करनात गे करतात पळया तर एका मनशाक सुटका दितले एक पिडा गुण करतले अवकाश आसा जाल्यार एक बरेपण लाभतले अवकाश आसा जाल्यार कित्याक तुमी सोडिनात येसूचें पण कितलें बरें चिंता म्हळ्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो कश्ट दिल्या मनशाक पदकान पडलेल्यांक बांदपासांक सांपडलेल्यांक पिडेंत वळख जाल्ल्यांक सुटका दिवचें सोडवण दिवचें कामच जेजूचें देखून जेजू पळया भोव अपुरबायचें देखून जेजू न्हू म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो बेस्टेन्स मोग करूं ना जेजू मोगाचो धर्म स्थापन करूंक आयिल्लो मोगाचो धर्म जेजू स्थापन करूंक आयिल्लो मनशा धर्म म्हणटा ताका ಮಾನವ ಧರ್ಮವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಧರ್ಮ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಧರ್ಮ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಮಾನವನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಧರ್ಮವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಧರ್ಮ ಆ ಮನುಷ್ಯ सो मोग करतलो धर्म जाय तो जात ना मत ना कत ना कात ना कांयच ना न्ही देवान संवसारान दोन जात रचली खंयची एक दादलो आनी एक स्त्री दोन जात ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಗಂಡು दोन हाचे भायर दुसरी जात ना पूण सगळ्यां तें देवान रचलें एकत्र रगत न्ही तातूंत ग्रूप दुसरे आसा जावंक पुरो पूण पळया तीं एकाच कलराचे तांबडे न्ही चेडवांक धवें चेड्यांक तांबडे दिलें सगळ्यांक एकत सगळ्यांक एकत दादल्याचें रगत स्त्रीक दियेत स्त्रियेचें रगत दादल्याक दियेत हिंदुवांच्यांक दियेत क्रिस्तांवांच्यांक दियेत मुसलमानांच्यांक सगळ्यांक दियेत देवान तशें रचलें म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी सगळ्यां एकाच देवाची भुरगीं आमचे मदें मत ना आमचे मदें भेद ना आमचे मदें जात ना कात ना तूं उंच वर्ग आसो तूं कीड वर्ग आसो ना देवा मुखार सगळीं एकच आमी सगळीं देवाच्या सरक्याची आनी स्वरुपायाची देवान आमकां हर एक केल्या की ताच्याच सरक्याची स्वरुपायाची जावन रचलां तशें म्हणटाना आमचे थंय कांयच व्यत्यास ना देखून जेजून खानानगारांकय बरें केलें समारियागारांकय बरें केलें जुदेवांकय बरें केलें सगळ्यांकय बरें केलें अशें आसतना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू म्हणटा साबाताच्या दिसा बरें करचें प्रयत्न करा बरें करचें प्रयत्न करा थोडे फावटी साबाताचो दीस आमचो साबाताचो दीस आमकां साबात खंयचो क्रिस्तांवांक जुदेवांक शनवार पूण शनवार जावन जुदेवांक तो दीस उरलो ना न्ही तो बदल्लो कित्याक म्हळ्यार आयच्या दुसऱ्या वचपांत पयल्या वचपांत रोमाकारांक बरयल्या पत्रांत तो म्हणटा सांत पावलो रोमाकारांक बरोवन म्हणटा हांव क्रिस्ताचो भक्त सत उलयतां फट मारिना पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान प्रेरीत जाल्लें म्हजें जिवीत दमास्काच्या वाटेर पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान प्रेरीत जाल्लें म्हजें जिवीत क्रिस्ताक वळखूंक शकलें पळया क्रिस्ताक वळखूंक शकलें क्रिस्ताचो मोग करूंक शकलें आनी म्हजें काळीज तमनांतलेलें आतां दुखीन भरलां कित्याक म्हळ्यार म्हजे भाव आसात जुदेव ते जेजूक मानिनात सतमानिनात पळया तांच्या फायद्याक पडचें आसलें जाल्यार जर तर हांव बदलावण जाल्लो नासलोय वडणी आसलें पूण तांच्या फायद्याक पडचे खातीर हांव परिवर्तन जालो रुपांतर जालो म्हजें जिवीत बदललें पूण जाल्यारय पळया ती क्रिस्ताच्या कुळयेची त्या क्रिस्ताच्या रक्ताची देवान तांकां आपली भुरगींकन घेतिल्ली आपली पयली महिमा ह्या जुदेव परजेक उगडलेली ह्या जुदेव परजे लागीं देवान करार केल्लो नियमशास्त्र आनी आराधनाच्यो रिती दिल्ल्यो बसवण्यो केल्ल्यो ह्या देवान ह्या परजे लागीं ती सगळीं धर्म पुर्वजांची संततेची ती अब्रामाच्या संततेची ती जाकोबाच्या संततेची ती ह्याच संततेंत क्रिस्त मनशान सैमान
मनशा सैमान मनशाच्या कुडी असो जावन त्या तो आयलो पळया जुदेव धर्मान तो आयलो पूण हो लोक ताका वळखूंक शकलो ना देखून तांचो दीस तो खाटलो साब्बात तांचे तो खाण गेलो आनी आमकां दिलो आयताराचो दीस त्या दिसा जेजू कितें जालो पुनर्जीवन जाल्लो दीस तो जेजू पुनर्जीवन जाल्लो साब्बात नवो साब्बात म्हळ्यार कितें हा साब्बात म्हळ्यार एक पवित्र दीस देवाक अर्गां दिवचो दीस देवा सवय करचो दीस आनी ह्या दिसा एक परब आचरण करतात पास्क परब आनी पास्क परब जावन आसा उतरणेची परब जेजू उतरलो हांगासर मरणांतावन जिविताक उतरलो आनी ती परब आमी आचरण करता हर एका आयतारा पास्कांची परब आनी आमी पास्कांची भुरगीं पळय आनी हो दीस साब्बाताचो दीस आमी पवित्रपणी सांबाळूंक आसा पूण कितें जाता आमच्या पास्कांच्या आमच्या आयताराच्या दिसांनी पुरा कार्य कितें सुकोवन दवरची आयतारास ओल आसा जाल्यार आयतार कुमगार आयतार न्ही गे पळय गे हां रोस आयतार काजर आयतार घरांत दोगोल आयतार जिबल्यो आयतार बर्थडे आयतार सेलेब्रेशन आयतार मोर्न जाल्यार आयतार देखून ह्या आयताराच्या दिसा इतली कार्य आसात इतल्यो राठावळी आसात सकाळीं उठोवन कळ्ळें गे मोर्नाच्या घरा भेट करून आनी एक कडेन वचून रोसाच्या घरा वचून आनी एक कराराच्या घरा वचून आनी एक परतपणाच्या घरा वचून आनी एक काजराक वचून सांजे फाटीं मोर्नाक येवन सांजे परतून रोसा वचून सगळें तो घरांत ना सकाळीं गेल्लो मनीस जेवंकी ना खावंकी ना कांय ना इगर्जेकी ना एकल्या मनशान विचारलें मी साखळीं गेलोय खंय वचोना बदर 5 प्रोग्राम मारलीं सगळे गेडे गेलो तो मेळ्ळो म्हाका सेमिस्त्रेन कळ्ळें विचारलें हांवें ताका मी साखळीं गेल्लोय मी साखळीं वचोना मागीर हांगा सेमिस्त्रे मात आयलो म्हणालो सेमिस्त्रे मात आयलो मी वचो मेळना तर आज साबातो दीस पवित्र उरचो कसो हां थोडे बोटी पड्या आयतारा दिसा मनशां घरांत नात थोडो सगळो दिसूय गरजेचे येता जालें थोडे हप्तेय गरजेचे येता मागीर घरा केदळ आसचें आज म्हयन्यांत एक पटी म्हयन्याच्या पयलीं आयतारा भुरग्यांक दोतोर ना न्ही दोतोर ना वय गे त्या दिसा दोतोर ना भुरग्यांक आराम कित्याक म्हळ्यार उरल्या दिसांनी फुल्ल भुरगीं हप्त्या दिसांनी पुरा भुरगीं कितें येतात इस्कॉलाक येतात आवय पळय मेळटा ते मेळनात उरल्या 4 आयतारांनी खंय येतात भुरगीं दोतोरनीक येतात मेळटा ते एक दीस एक म्हयन्यांत एक दीस भुरग्यांक आवय बापूय सांगाता रावोंकू तांचे सांगाता खेळोंकू तांचे सांगाता आसोंकू तांचे सांगाता रावोंकू जेवंकू एक अवकाश मेळचो आनी त्या दिसाय आमची कार्य मुग्धनांत कार्य समजनांत आनी आमकां खंय वेळ दिता आज बापायक भुरग्यांक वेळ दिवंक पुरसोत ना आवयक भुरग्यांक वेळ दिवंक पुरसोत ना आनी आमी सगळीं आमच्या राटावळींत बिजी जाता भुरगीं तांच्या राटावळींत मोबायला सांगाती आसतात तांच्या हातांत मोबायल दिता आनी म्हणटा तेता मोबायला खेळून राव आनी ती खेळून आसतात हांगा मागीर वडवड जाताना ह्या भुरग्यांक आवय बापायची गरज म्हूण दिसना भुरगीं चिंतात आवय बापायक कितें आवय बापायक आमकां वेळ दिवंक पुरसोत ना देखून आमी वेळ दिना आमी आमचे येतल्या ती तांचे येतल्या समस्या चड जाता सोडल्यार उणेंनी समस्या चड जाता सोडल्यार उणें देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो पयल्यान पयलें आमचो कायदो पवित्र ह्या साबाताच्या दिसा देवाक अर्गां दिवचो सांगाता कुटुंबां सांगाता मेळोवन देवाक अर्गां दिवचो देवाक वर्णोवचो उपरांत सांगाता मेळोवन आमी कुटुंबांत वेळ पाशार करचो भोव गरजेचें पवित्रपणी सांबाळचें देखून जेजू म्हणटा हो दीस तुमी खंयच्याक उपकार करचय तुजो पूत बायन पडलेल्या वेळार तुजो धूव बायन पडलेल्या वेळार तुजो घरचो पाडो बायन पडलेल्या वेळार तूं कोत रावतें आज आमची भुरगीं बायन पडना जावंक पुरो पूण बाय म्हणल्यार समस्यान पडटात की ना कितलींशीं भुरगीं आज तसल्या बायंत पडल्यान तसल्या बायंत वयर येवंक जायना जाल्यार त्या बायंत त्या तळ्यान पडल्यान डिप्रेशनाक गेल्यान विविध कश्टांक वळख जाल्यान नाना रितीच्या रिलेशनशिपाक संबंधाक वळख जाल्यान
आणि तसं जाल्यार भांयत पडल्यांत तांकां वयर काडचें कोण आहे? कुटुंबाच्या संद्यांनी आवय बापायनी ही जबाबदारी आमची. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, प्रभू कितें करूंक आसा, पेल्याक तुवें जीव दिवंक आसा, पेल्याक तुवें सुडका दिवंक आसा, पेल्याक तुवें आदार दिवंक आसा, हें विसरूंक नजो. ह्या शास्त्री फारीच्यो बरी रिती रिवाज म्हणून आमी जावचे न्ही. बगार जिविताची प्रामुख्यता कितें म्हणलें समजून घेवचें गरजेचें म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दितना एक घडी बोर दोळे दामया. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, देवान दिल्लें वर्तें देणें साब्बात असो दीस, आयतार असो पवित्र दीस पवित्रपणी सांबाळया. ह्या दिसा जाता तितल्या सणांक कुमक करचें, बरें करचें प्रयत्न करया. जायते जाणां बांदपासा वळख जाल्लीं आसात, विविध रितीच्या समस्या म्हणल्यार भांयत पडलेले आसात, तांकां वयर काडचे प्रयत्न आमी करूंक जाय. तुमी ती कृपा दी, ती जाणवाय दी, ती गिन्यान दी, चुरकाय दी म्हणून एक घडी बोर दोळे पळोवन सोमया लागीं मागा. तुमी तुमकां बेसांवांनी भरता ह्या वखदां. उबी रावया. आमची मागणी, आमची गरजो आशा कितें आसा सर्गींच्या बापाच्या पांयतळार समर्पिया. मोगाळा बाप्पा, पवित्र सभेच्या सर मुखेल्यांनी, याजाक धार्मिकांनी बऱ्या बावार्थी जिणयेन जेजूक साक्षी जावन तांचे परजेक मेलफंक्त जावंक तुज्या सक्तेन बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे बाळक जेजूच्या पांयांतळी आयिल्ल्या सर भक्तिकांची सर मागणी आयकून तांच्या काळजाची आशा बागय आनी जेजून दाखयल्ल्या वाटेन चमकोंक कुमो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बरी भलायकी आशेवन हांगासर आयिल्ल्या सर पिडेस्तांक बऱ्या भलायकीचें देणें फावो कर. जिणयेंत सदां तुजे कुशे काल्तिमान घालूंक शिकय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. हांगासर जावच्या वावराक आनी योजनाक आदार दिवच्या सर दानींक, सेवा भेटोवच्या धार्मिकांक आनी स्वयंसेवकांक तुजें दाराळ बेसावन दिवन तांचें जिवीत सोबय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बऱ्या आनी उदार मनान आयच्या दिसाच्या जेवणाचे प्रायोजक जाल्ल्यांक, जेवण तयार करूंक वावुरलेल्यांक, सुदारसितल्यांक आनी आमकां सर्वांक तुज्या बेसावांनी बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडी बोर दोळे दामपी आमच्या खासगी गरजां खातीर मागया. जे कोणा मागतान बसयलां उडास करून तांचे बसत मागया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा, तुजे मुखार उसारलेली आमची मागणी देन स्विकार कर. संवसारी जिविताच्या पयणार आमी आसा. ह्या संदर्भार साब्बत असो दीस तुवें आमकां दिल्लें वर्तें देणें हो मनशा खातीर तुवें दिल्लोय. ह्या दिसा मनशान भरपूर तसो फायदो जोडोवंक, तुजी बेसांवां आशिर्वादां जोडोवंक आनी एकामेकाच्यो गरजो त्या दिसा संपूर्ण रितीन सुदारसूंक, आदारसूंक आनी एकामेकाच्या गरजे प्रमाणे एकामेका समोग करूंक, एकामेका कुमो करूंक, एकामेकाची वीध दिवंक जायची कृपा आमी हर एकल्यांक दी म्हूण मागता. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. संगी बापा जीवन आमचे दिता तुका, पुरो आमकां तुजी कृपा, दुसरे खंयचे आमकां नाका. आबा बापा सर्गीच्या देवून देवा
तमासान ख्रिस्ताच्या उंड्या बायना संगी बापा जीवन आमचे दिता तुका पुरो आमका तुझी कृपा दुसरे कंचे आमका नाका बाबा बापा सर्गीच्या की बोंडो जीवा रक्तमासा ख्रिस्ताच्या ती आमका बदलू म्हज्या भाव भयणीनो म्हजेनी तुमच्या हातांतले पवित्र बलिदान सरपदवे दादेव बाप्पा मानतात असले जावं म्हण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकने महिमेक आमच्या नेके पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्पर मानून जेजूच्या आनी आमच्या भोवमोगाळ बापा तुझ्या पुताच्या नांवान आमी मागता ते आमकां खरेपणी मेळटले म्हण ताणें सुदार मोगान आमकां बसयलां तर बाळू जेजूच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हण मागता त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नावी सर्वेस्प तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबया आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराकय उपाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूं फावो हो काही दोनी तिसवांनी आमच्या फायद्याचो आमच्या दिन वाचण्याची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिन वाचता जाल्यार आमकां तुज्यान एक देणे आमच्या दिन वाचण्याच्या प्रार्थना तुजी वडवेक बिलकुल सडना तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुजे कृपेन वाडत वेता देखून सर्ग आनी संवसार प्रितमेचो सगळो दळबार तुका मान भोवमान दितात तांचे संगती आमची थळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता पवी 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 दरबाराचो सर्वेस्प सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा सर्गी तुका सर्गी तुका सर्वेस्पराचे नावे येता ताकात सर्गी तुका सर्गी तुका भोव पवित्र घडी आमी समरमता भाव भयणीनो तुमचे राधे तुमचे गरजो तुमची सगळी ते सवा जेजूच्या कुडी रक्त संगता देवाक समर्पण भेटोवन दिवया ह्या घडये कितेंय मागता खंडीत आमी घेता पवित्रपणी ह्या रितीन वांटली जावया बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले सुकुशेने कश्ट मरण सोसोवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पोवची तेच परी जेवण जात आसतना काल्स घेतली तुका नव्या दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवी आनी सस्ती कराराचें रगत पदकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावडतो सोगुट परगटुया
बाबा जेजूच्या मरणासो आणि पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वचिवीत सोंड आनी सोडूनीची काल्स तुका समर्पित तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडरग सेवतेले आमा समेस्ता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्ख्या संवसारार विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर लिओ आमचो पापा पिटर पौल आमचो गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदूर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी तांकां तुजी इस्तगती दोंतरलेल्या समेस्तां तुजे परजोडीत मुखामळ पळोवंक फोव करी आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांवकार मरे देवाच्या माये सांगाती तिचो पती भगवान सुजे भगवान धर्मदूता आनी सर्व कडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सुडवंदराची अजनामतीन दवर ताणें शिकयलेल्या मागणे भक्तीन सांगाता आमी मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे असलेल्या आमचेता तशी आमची बदकां बोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतले अनवारांतले पिडेशिडेंतले आमकां निवार दये करुणेची वितान समाधान संतोष आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुडोंदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शानत्रेक तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीने सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय कित्याक राजवडकी पदवेणी महिमा तुजी ससनाच्या ससना समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हणी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भोवताची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तूं जिये तरी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना समयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे माया मोग सुगुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी दिंबी गेल्या पळया इसवण आसा जिवंत देवाची शेळी आमी समेस्तांच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसार येयली शेळीचे जेवणाका पयलेली आमी सर्व सुभागी समयान तुवें म्हजे भितर भाग म्हाका फोवना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बरे भलायकी मेळटा ती हे शेळीचे जेवणाका पयलेली आमी सर्व सुभागी क्रिस्ताची कुडरगत म्हाका सस्ताच्या जिविताक सांबाळूं आमेन जेजू तू ये मुझे काळजान प्रकाश जिवितांतो काळोख निवरात दैवी सत्तेन वाग जेजू तू ये मुझे काळजान जीवितांतो काळोख निवरात दैवी सत्तेन वाग
जेवंते सर्गीचे आत्मी घटाय दिवचे बोलते बाग मोचे काळजात तुका सिमचे जेवंते सर्गीचे आत्मी घटाय दिवचे बोलते बाग मोचे काळजात तुका सिमचे प्रिय जेजू दुर्लभ जेजू उड्या रूपार काळजात राव जेजू जेजू तुये मोचे काळजात प्रकाश पाकळ जिविताचो काळोख निवराय दैवी सत्तेन वाग पत्की हांव सर पडता गुन्या वळखून घेता सर्गी कृपा माता सेव तुका लालेता पत्की हांव सर पडता गुन्या वळखून घेता सर्गी कृपा माता सेव तुका लालेता तर ये जेजू भोगो जेजू आणि हे घडी सांगा दी जेजू जेजू तू तुये मोजे काळजात प्रकाश पाकळ जीविताचो काळोख निवराय दैवी सत्तेन वाग प्रार्थूया. प्रीतिवंत बापा आमच्या बहुमोगाळ देवा, तुझ्या पुताच्या नावा मान देऊन सगळ्यांनी नेहमी मोडचे म्हण तुवें येवजिले. हे तुझ्या मोगाची येवजणेपासून वदीन वस्तू येजने संभ्रमून बाळू जेजूच्या नावान आटोपलेली तुझी सोडवण सगळ्या मनशां पावय म्हण आमी मागता.
बाळू जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जिवंक आमकां फोव कर आनी मरतना तेंचें नांव विस्वासानुसारून सरकार तुका सासना वाग करूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं बसया. मगळ भाव भयणीनो, तुमकां समेस्तांक बाळू जेजूच्या पुणतळाक मोगाचो स्वागत मागता. तुमची ते सवां इरादे घेवन ह्या पुणतळाक तुमी आयल्यात ती सर ते सवां इरादे बाळू जेजू स्विकार करून दी आनी तुमकां बेसवांनी बरोवन दी म्हूण आमचें मागणें तुमचे खातीर जावन आसा. हर एका शुक्रार सकाळीं 6:30 वरार मीस बाळू जेजूच्या मनाक नवेन, तशेंच सवाय 10 वरां देवी ककुळचो तेर्स, ताचे 10:30 वरार सक्रामेंताचें आराधन, 11:30 वरां मिसाचें बलिदान, उपरांत नवेन, उपरांत भक्तिकांक जेवण. ह्या सगळ्या शुक्राराच्या भक्ती कार्यांक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. एका मनाची काळजाची जावन ह्या नवेनाक आमी येवया. आमचे कश्ट कंद बेजाराय समया मुखार दवरया आनी खंडीत समी आमकां आपल्या बेसवांनी भरतलो म्हणल्यार भरोसो आमचो भरोसो आमकां निराशी करिना. ह्या शुक्रारा भुरग्यांनी वा जाणां बसोत विशेश करून मागता हांव सर भुरग्यांनी क्रिस्ताच्या समजोडेन आनी वाडावडीन वाडोवंक ही वचन असो फुडार बरोबर जावंक जायची कृपा विशेश करून ह्या संदर्भार भुरग्यांनी वचना खातीर आमी मागया. स्टॉलाक भेट दिया. बेंजार केल्लें मीठ, तेल, दुंब, कोंता बेंतिनो, अगमेंतरी लिक्वीड इत्यादी आसात. हे सगळे आमचे आत्मीय झुजावेर झुजोवंक आदार दितात. त्यो भक्ती वस्तू वापरून हाचें बरेंपण जोडूंक तुमकां उलो दिता. दैवी वखदां, डिवायन मेडिसीन, गांठी दुखी, गॅस्ट्री पिडे, भुरग्या पिडे संबंदी वखदां दिलां. थंयसर ऑफिसान मेळटात, स्टॉलान मेळटात. ती घेवन ताचो फायदो तुमी जोडचो. मिसां तुमी ऑफिसान दियात, नंतर स्टॉलान ती घेतात. तुमच्या खातीर आमी मागतले हांव. तुमची ते सवां आसात तर पुणतळार तुमी घालची आनी आराधना कपेलांत पुणतळार थंय बाळू जेजूच्या इमाजी लागीं. तशेंच हांगासर एक बॉक्स दवरला स्टील असो, तातूंत तुमी घालयेत. तुमच्या ते सवां खातीर सदांच आमी मागता. एका शुक्रारा 2 पारां भक्तिकांक जेवण आमी वाडटा. हे जेवणाक मोग करूंक तुमकां उलो दिता. सगळे स्पॉन्सर जाय नंतर तुमचे कुशेचें दान कितलें तें जावं दी. संतोशान आमी स्विकार करता. तुमी दिल्या दाना वरवीं दनपाराच्या जेवणाची मांडावळ करूंक आमकां साध्य जाता. तुमच्या घरांनी जल्मा दीस, काजर जुबल्यो, काजर असो दीस, कुमगार, मिसां इत्यादी कार्य आसतना ह्या पुणतळ सुगडास करा आनी जेवणाक कुमो करा. आमी सरभक्तिकांक तुमचे खातीर मागता. कावन्सिलिंगाची मांडावळ हांगासर आसा. तुमच्या समस्यांक सूक्त मार्गदर्शन सिंग विशेष मागणी आमी करता आनी हेचें जायतें बरेंपण जायत्यांक घडटा. तुमी केदाळे हांगासर येत, पूण येता आसतना फोन करून आयल्या बरें. तुमकां राखोवंक पडचें ना. फोन नंबर ऑफिसांत वा गुगलांत. तशेंच हांगासर लायव्ह प्रसार केल्ल्या वेळार थंयसर फादर मेल्वीन नोरोना कॉन्टॅक्ट म्हण थंय आसा नंबर. ताका फोन करून तुमी येवचें आनी तुमी तुमची अपॉयंटमेंट घेवचें. हर एका शुक्रार हांगासर कुमसार आसात. सकाळीं 9:30 तावन 11 वरां पर्यंत कुमसार आसात. सर्वांनी तुमी वेळार येवन सुटाय कुमसार जावन कुमगार घेवंक आनी हाची बेसांवां जोडूंक उलो दिता. हांगासर आयच्या दिसा आमकां बरें संगीत दिवन आमकां कुमो केल्ले आसात. भाव मॅक्सी ताचो कळसातान उपकार बावडटा. सुमेची भरपूर आशिर्वादां ताचेर मागता. मॅक्सी तुका देव बरी करूं. तशेंच भाव प्रभेन हांगासर दिसपट्टे जावंचे मिसाचें बलिदान चित्रीकरण करून लायव्ह प्रसार करतात. दिव्यवाणी लायव्ह यूट्यूब चॅनल ताचो प्रबंधक मनेस्त अनुपम तुजो एकळसानूर उपकार बावडटा. तुकाय देव बरी करूं म्हणटा. तशेंच गायन केल्ल्या समेस्तांक आदार दिल्ल्या समेस्तांक धर्मविणीचो उपकार बावडटा. तुमकां समेस्तां एका सुत्रान देव बरें करूं. मगाच्या भाव भयणीनो, कुमगार आमी जिबेर काण घेतना तुमी मतीन दवरूंक जाय जाली संगत तुमी एक लागीं येवचें. आदऱ्यापाच्या पयस तावळा करचें न्ही. आमी समजलें की लागीं रावचें. दुसरें क्रिस्ताची गोड म्हणटना आमेन म्हणचें. आमेन. मागीर अल्टार जीब भायर घालची इल्लीशी. असली पुरा घालनाका ती इल्लीशी. थोडी जिबी घालना रावतात करून त्या देखून करून घाल्या तांकां घालूंक कश्ट. इल्ली जीब भायर घाला. आमसोर नाका दवरता मुसर रावा. कुमगार जिबेर दवरूंक वचना तवलींत खंय वचूंक आगोतू ना. कळ्ळें गे. देखून धांव नाका रावा. बी कूल. सकास येता तुमी सेवचें सोम्याचें मांस आनी रगत म्हणलें उडास. भक्तीन वेळ जाल्यार व्हड न्ही. सकास कण गे. दवरूंक अवकाश ना. धांवचें. कित्याक तें धांवताना सकयल पडटा. तो सकयल पडूं सोडनाकात कुमगार. बिलकूल सकयल पडूंक
आमच्या हातान तो पडना तुमच्या जिबेतान पडचो तो उडासतो रा मुतीन दोरा जागृत काय सांबाळा आमसर नाका दरवड नाका सकाळच भक्तीन काय भक्तीन काण घ्या समजलें की तुमी तेलांची मागणी करून धांवन येतात हांव पयलें की तूं पयलें की जेवण येता म्हणून ना गुत्तू ना धा आमसर नाकात कुमगारा तशें आमसरचें न्ही तेलाची मागणी काण घेता तशेंच लग्गी या पदऱ्या बाजे लग्गी रावा आं आमी दोगी मोठो या जर तुमी पयस रावले आमचे हात इतलेच आसचे कळ्ळें इल्लें लग्गी या आनी तेलाची मागणी कुरू काडटा म्हणसर रावा माथ्या हात धरूंक जावकाच ना ती वचोन जाली शेळ आमच्या तेलाची शेळा पळय आमच्या हातांत माथ्या लागूंक वचूं ना मागीर येवचें घालें हिलट रावा माथ्यार हात दवरले करून धांवलींत समजलें की एक दीस हांवें दवरता सिदा गेलींत हांगा मुसर गेलो म्हजो हात कळ्ळें की हांगा मुसर तांचो केंसाचो बांगा पळय बांगान सुय्या वयर कित्याक धांवतात तुमी करची ती हरी एक करणी आसा पळय ती मानता तसली जायची तुमी समयाची बेसांव जोडूंक आयल्यात बेसांव जोडटा म्हणसर रावा बेसांव दिता म्हणसर रावा बेसांव दिवच्या पयल्यान आमेन म्हण धांवल्या जाताय जायना हे मतीन दवरचें आनी भक्तीन मिथान वांटेली जावचें समजलें की ओके परत तुमकां समेजता देव बरें करूं नवें आयती जावया नवेनाचें गीत आमी गावया एक मिनट मॅक्स आयच्या दिसा आमकां हांगासर देवस्तुती चलून व्हेल्ली आसा आनी जेवणाक कुमो केल्ली आसा आतां मिलार माय वाड्याकारां वाड्याचो गुरकार आसा तो काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा वाड्याकारां येदोळस गेल्यांत तांकांय काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता तशेंच आयच्या दिसा जेवणाक आमकां प्रायोजक जावन कुमो केल्ली आसा फ्रांसीस बेनेडिक्टा रोड्रिगीस आनी गुटाम नित्या दरवडो अनिता कडोजा कोसेसवाडो तांचो एक काळजांत उपकार भोवता सुमेची भरपूर आशिर्वादां मागता ल्हान भुरग्या सांगात रावन समजो संतोष म्हणटा तुमी तो मनशाचो इश्ट जावन जियेलो सर्व तरांच्या गरजांनी मनशा पावलो पिडा गुणकर दैवी वयस म्हणल्यार हांव ताका भाऊ जालें हेऱ्यान शिकलेलो जेजो मेस्ते म्हणना वाडलो आतां ताच्या पवित्र बाळपणांतून मनशां तांच्या सर गरजांनी तो पावता प्रागसो जेजो बळो म्हणटा की तो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता एकाने कडेन बरोबर बसया मगळ बाबडीनो सैती जाणां हांगासर तुमी ते सवां घालतात मागोवंक उलोवंक दितात विनंती करतात आमी तुमच्या बसून मागता आनी ह्या संदर्भात हांगासर जायते सांव आसात ती वचूंक सांगतना जर तर तुमची ते सांव आसात तर विशेष करून ह्या संदर्भार आमी मागया स्वस्तिक कुलाल म्हणल्या तरणाट्याक बरी भलायकी मेळचे पासून एक्सिडेंट जाल्ले आसा ताका बरी भलायकी मेळचे पासून मागोवंक विनंती केल्ली तशेंच 25 जाणां बरी भलायकी भोव जावंक एका भाव भयणी मत एकामेका उलोवन मोगान रावंक 5 जाणांक दोळ्यांची दिश्ट सारकी जावंक 14 जाणांक बरो घर जागो भोव जावंक 10 जाणांक बायल्या मदें बरो संबंद आसूंक एकल्याक पेन्शन बेगीनच सँक्शन जावंक 2 जाणां 20 जाणांक भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोद जाणवाय गिन्यान भाव जावंक 10 जाणांक बरें काम मेळोवंक 15 जाणांक कुंकली शेळ रक्तांत एलर्जी गूण जावंक एकल्याच्या आतांक गाय जाल्लो तो गूण जावंक एकल्याचे कुडीची एलर्जी कोर्स गूण जावंक एकल्याची गुमटीची शिरेची तकलेची दुखून जावंक एकल्याच्या पाटीच्या कण्याची कुशीच्या बोरीची दुखून जावंक एकल्याच्या कुडींतली गॅस्ट्रिकाची संपूर्ण पिडा गूण जावंक एका कुटुंबात शांती समृद्धी रास जावंक एका क्रिस्तीचेर बेड्याचेर भरपूर आशिर्वाद लाभोवंक एकल्याच्या बोरवेला बरें उदक फोव जावंक एकल्यान हाती धरलीं सगळीं कामां शबीतान पोता पळोवंक एकल्या हाती धरलें घराचें काम शबीतान पोता पळोवंक एकल्या हाती धरलें ते फ्लॅटाचें काम बऱ्यान पोता पळोवंक एकल्याक बरो फ्लॅट फावो जावंक एकल्या कुटुंबाच्या परगांवांत असलेल्या सणांक बरी भलायकी समृद्धी रास करूंक एकल्या रीण फारीक करून जिवीन बऱ्यान उदक करून तें वयर हाडूंक एकल्याचे स्ट्रेस चलयेचे स्ट्रेस ते उणें जावंक नेगेटिविटी एनर्जी पयस सरूंक पॉझिटिविटी एनर्जी रुता जावंक ताणें आशिल्लें मागिल्लें सगळें आपल्या जिवितांत तें जोडून घेवंक MBBS केलें तेन्ना शिकोवंक जाणवाय गिन्यान चुरुकाय आनी परिक्षा बऱ्यान बरोवन बऱ्यान पास जावंक
तेका जाणांची मायग्रेन तकली पडपड गुण जावंकू तेका जाणा तितली सगळीं कामां अशा भितर पोता पावोंकू येता एकल्यान दिता म्हणले पयशे ते वेळार दिवंकू एकल्यान रीण दिल्ले ते पयशे वेळार फाटीं दिवंकू एकल्यान चीट मोस करना वेल्ल्या पयशांनी बंगार त्या वेळार फाटीं मेळोवंक 5 जाणां बरी सेरीक लाबोवंक एकल्या विजा एका चलयेचें मन परिवर्तन जावंकू 5 जाणांक भायल्या गांवांत बरें काम फावो जावंकू 5 जाणांनी काडिल्ली रीण बेगीन फारीक करूंकू 10 जाणांक पांयांची आनी पेंगटाची दूख गूण जावंक 10 जाणांचे शुगर प्रेशर आनी कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंकू तशेंच 38 जाणांनी विविध ते सावां खातीर मागोवंक विनंती केल्ली आसा तांचे खातीर आमचे खातीर सगळ्यां खातीर मागया आमच्या हातोबाऱ्यां दिमी गेल्या आनी आमची मागणी सगळीं समया समर्पण दिवया अर्गां तुका सुमयान जेजू ओगळप तुका सुमयान जेजू आराधना तुका सुमयान जेजू हालेलुया 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 अर्गां जेजू ओगळप जेजू आराधना जेजू मंगळ सुमयान सदा तुझ्या मुखार उचललेली मागणी सगळी तुका भेटोवन दिता तुझे उदंड द्यायचे काकुळी आमकां आमची मागणी ऐकून आमच्या काळजाचे त्रेक तूं जाणाय मोतीची चिंता तूं जाणाय तुझे उदंड द्यायन काकुळी आमकां मागलेले सगळे फोव कर तुका महिमा तुका जवळ ओगळप हालेलुया 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 ऐक मोचे मागणे सोम्या देवा उदार काळी तूं दे म्हाका आयच्या दिसा परत एक फावटी ऐक मोचे मागणे सोम्या देवा उदार काळी तूं दे म्हाका आयच्या दिसा सगळीं सांगाता मागया ही भगवान जेजू बाळका तुजी सर पदव्याच्या भितर हांव गुलाबी केल्ली आसता तुजो हात बेसावन दिवपलो आसता तुका उलमातेल्या सुत्रांक ते नायक तुज्या बेसांवांनी बर आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आणि आम्ही आमचे सुलेले बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आणि आमकां ताळणेन पडो दिव नाका पूण वायटांतले आमकां नमान आणि देवास पोत मनीस जालो आणि देवास पोत मनीस जालो आणि देवास पोत मनीस जालो नमान मरिय कृपेन मरले सम तुजे संगता आस्त्र्यां बी दादू सुदीव आणि सदवी फळ तुजे कुशीचें जेसो नमान मरिय कृपेन मरले सम तुजे संगता आस्त्र्यां बी दादू सुदीव आणि सदवी फळ तुजे कुशीचें जेसो नमान मरिय कृपेन मरले सम तुजे संगता आस्त्र्यां बी दादू सुदीव आणि सदवी फळ तुजे कुशीचें जेसो आणि देवास पोत मनीस जालो आणि देवास पोत मनीस जालो आणि देवास पोत मनीस जालो महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जेजू बाळकाम चेर बेसावंक घाली जेजू बाळकाम चेर बेसावंक घाली जेजू बाळकाम चेर बेसावंक घाली सगळीं सांगाता मागया हे जेजू तुवें सांगलाय म्हाका आनी तुमी घेतल्यात मुरयेच्या मजतीचेर पात घेवन बडयता सोदता आनी मागता आनी ते म्हाका मेळ्ळें शंकर एक घडी परतोळे दांपया आमच्या खासगी गरजां खातीर मागया म्हज्या कुडीच्या बऱ्या भलायके बसोत म्हज्या कुटुंबा बसोत म्हज्या घर आनी घराण्या बसोत आमी मागया सगळीं सांगता मागया हे जेजू तुवें सांगलाय म्हज्या नांवान कितेंय तुमी मागल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकां दितलो तुज्या भोव भगवंती माये मरयेच्या मजतीन हांव कलतेपणी आनी अदीक गरजेन तुज्या बापा कडेन तुजें नांव मागता आनी तें म्हाका फोव कर आमी मागया तरातराच्या पिडेन कश्ट दिल्या सर भाव भयणी बसोत मतीच्या आयऱ्यान करंदऱ्यान बियान कावजेनी आसलेल्या सर भाव भयणी बसोत आमी मागया
सगळी संगता मागया ए जेजू तुवें सांगलाय सर्ग आनी संसारात पण म्हज्या उतरां सरशिना तुज्या बहुभगिवती माये मरयेच्या मजतीर हांवें मागचे ते म्हाका लाभतले म्हूण खंडीत भरवसो आसा एक घडी पुरो मावनपणी मागया आमी ह्या पुणताळ्या एका भक्तिका खातीर मागया व्हडा बरोबर शांताची ते संवैरादी घेवन येतात सोम्या जेजू सरशी ती येतात सोमेश एक आशिर्वाद बाळो जेजूस एक आशिर्वाद भलायकी आशिर्वाद समाधानाचे आशिर्वाद संतोषाचे आशिर्वाद आनंदाचे आशिर्वाद कामाचे आशिर्वाद भुरग्याचे देण्याचे आशिर्वाद बऱ्या सेरिकेचे आशिर्वाद बऱ्या भलायकेचे आशिर्वाद हे सगळे आशिर्वाद हांगासर येवन मागतल्या हर एकल्यांक फावो जावं दीत म्हणून मागया सगळी आमची मागणी संगता गुंतवून बाळका जेजू समर्पण दिवया हे जंपच्या जेजू बाळका कतीने नेबेसरान बरोवले आमच्या काळजांचेर एका कोटी दिश्ट घाल म्हण तुझ्या मुखार सर पडून आमी मागता तुझे इतले बिरमोतीन बरोवले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार सुदी नेत्रे मागची कृपा आमकां दिवन दी हाड आमच्या पयले सर कस निरासपण तुझे कुमकांनी बुजवण आमकां धाड बाबा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका बोलणोच्या सदां सर्वदा आमेन बाळका जेजून आमच्या जिवितान केल्या सर बरेपणा करगा दिवया 10 जाणां बरी भलायकी फोव जाल्ल्या खातीर 5 जाणां बरें काम फोव जाल्ल्या खातीर 2 जाणां काजर जोड्या भुरग्याचे जणे फोव जाल्ल्या खातीर 4 जाणां गांठी गूण जाल्ल्या खातीर 10 जाणां बरी सेरी फोव जाल्ल्या खातीर 5 जाणांक घरांत शांती समाधान रास जाल्ल्या खातीर एकल्याची कुमटेची श्रेयची दूख गूण जाल्ल्या खातीर एकल्याची पाटीच्या कण्याची कुशीच्या बुरीची दूख गुणी जाल्ल्या खातीर एकल्या केस्टिकाची पिडा उणी जाल्ल्या खातीर एकल्या कुटुंबात शांत सुंदर रास जाल्ल्या खातीर एकल्याच्या बरोवल्याचें बरें उदक फोव जाल्ल्या खातीर एकल्याचे कृषीचे बेळ्याचेर आशिर्वाद लाभलेल्या खातीर एकल्याक अति धरिल्लें काम शबितेन पोंता पावोवंक कृपा मेळ्ळ्या खातीर एकल्याक रीण फारीक करूंक कृपा मेळ्ळेल्या खातीर एके सलीचे स्ट्रेस उणें जावं बरी भलायकी दिल्ले पासत एकल्याचे परीक्षा बऱ्यान बरोवन पास जावंक कृपा आनी जाणवाय दिल्ल्या पासत तेका जाणां अति धरलीं सगळीं कामां शबितेन पोंता पावलेल्या पासत एकल्याचे मायग्रेन तकली पडापड गुण केल्ल्या पासत 5 जाणां घरांत शांती समाधान रास केल्ल्या पासत 2 जाणां काजाराचें कार्य बऱ्यान जाल्ल्या पासत परगांवांत आसलेल्या बरें काम आनी विसा आनी भद्रती फोव जाल्ल्या पासत 5 जाणां कातीची एलर्जी गूण जाल्ल्या पासत 10 जाणां लाभलेल्या सर बरेपणा पासत अर्गां दितात तांचे खातीर मागया तांचे खातीर आनी आमकां लाभलेल्या सर बरेपणा खातीर अर्गां दिवन हें अर्गां मागणें सांगाता म्हणया हे भोव उदार बाळोक जेजू तुज्या मुखार आमी सरपडता ते आमकां ते केल्ल्या त्या व्हड्या उपकारा खातीर आमच्या अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या तुज्या काकूळत आमी वर्णयतल्या तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळीं पातींनी तुजेर आमी दवरता तुज्या अजपाच्या इमाचे मारिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारूं दी सर क्रिस्तांव तुज्या बाळपणा मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली देवी मोजा जोडून दीत सर स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन सोम्याचें नांव आमचो आदार ताणे रचला सर्ग आनी संसार सोम्या दयेन आयक म्हजे मागणे आनी म्हजी कोप तुजेशी पावून दी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सोबे आसूं सर्व दयाळ्याने मोगान भरलेल्या देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा तुझी गुण करची सगळ्यात पिडेच कुडी लाभोंक कस भोगतल्या तुझ्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय ह्या तुझ्या सर्व भुरग्यांचेर प्रत्येक जावं तरातराच्या पिडेनी कश्ट देल्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल तांच्या मोतीची आनी कुडीची सर दूख तांचे तान पयस कर तुझ्या पुता बाळो जेजूच्या कृपेन तांकां कुडी आत्म्याची परती भलायकी लाभय अशांगात आनी तुज्या संगतपणान जोडलो दैवीक अनुभव सासनाचें जिवी जोडून तांकां दार साव हे मागणे आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन ಪ್ರೀತಿಮಯ ತಂದೆ ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಕುಮಾರರು ಘೋರಯತನನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಂದ ನರಳುತ್ತಿವರೆಗೆ ಸಹನೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿದರು ಅಸ್ವಸ್ಥೆಯಿಂದ ನೋವಿನಿಂದ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಬಾಲಯೇಸುವಿನ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಯಾತನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಲೋಕೋದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವಂತಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. सुमी जेजू ख्रिस्त तुमचे सवय रावूं तुमचे संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावन तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावन तुमकां वाटोरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावन तुमकां राखूं तुमच्या वयर तो रावन तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवय जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमच्यार आपलो आशिर्वाद घालू वसून या जिवंत क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाची व्हड उपकार उबी रावया मोगाळ भाव भयणीनो ह्या भू पवित्र शुक्राराच्या दिसा ह्या पुंतळाक येवन ह्या आराधनांत मिसांत नवेनांत वांटेली जावन
सुमेची भरपूर बेसांवां जोडलेल्या तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पडयतां. देवाची भरपूर आशिर्वादां हांव तुमचेर मागतां. परत येवच्या शुक्रारा आमी संगात मेळया, भुरग्यां खातीर युवा जाणां खातीर मागया. एका मनाची काळजाची जावन आमचे खातीर मागून सुमेची भरपूर बेसांवां जोडया. आमी तुमचे खातीर मागता, तुमी आमचे खातीर मागा विनंती करता. तुमकां समेस्तांक चे आनी भुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी भक्तीन तेलाचे मागणेक फुडें येवचें. म्हज्या मोगान तुजी ये बाळा, आपय म्हाका जिणये तुज्या. तुजें सर्वस्व दी तूं म्हाका, गोपान दिता विशे म्हज्या. म्हज्या मोगान तुजी ये बाळा, आपय म्हाका जिणये तुज्या. तुझे सर्वस्व दी तूं म्हाका, गोपान दिता विशे म्हज्या. संवसार सांडी तरी मनीस केली तरी, हांव तुका केदी सांडी सोना. नेत्या बाळाक आपली आवय सांडी तरी, हांव तुका केदी सांडी सोना. म्हज्या मोगान तुजी ये बाळा, आपय म्हाका जिणये तुज्या. तुजें सर्वस्व दी तूं म्हाका, गोपान दिता विशे म्हज्या. सर्वेस्पर देव हांव तुजो, दर्यो दयाळा येसो. रडतेल्यांक बुजवून दिवसो, सर्गी वाटेन सोलोसो. पर्वस्तान सोडी तरी, दोंगर जर हालती तरी, विश्वासी मोगो मुजो. केदीस तुका सांसोना, म्हज्या मोगान तुजी ये बाळा, आपय म्हाका जिणये तुज्या. तुजें सर्व दी तूं म्हाका, गोपान दिता विशे म्हज्या. संवसार सांडी तरी मनीस केली तरी, हांव तुका केदी सांडी सोना. नेत्या बाळाक आपली आवय सांडी तरी, रोजार मायची फिरगस तशेंच बाळू जेजूचें पुणशेत अलंकार. फादर मेल्विन आतां तुमकां प्रणाम. अलंकार फिरगस
भोव पुरातन फिरगज तशेंच ह्या फिरगजींत आसचें बाळू जेजूचें पुनशेत ह्या बोंदणीच्या परिसरांत अति मोगाचें आनी अभिमानाचें. ह्या पुनशेतांत जायतीं असर्या विस्मितां घडटात. जायत्यो भक्तीक ह्या पुनतळाक हांगासर येता. बाळू जेजूच्या पांयांतळा आपली मागणी उबारता आनी जायतें बरेंपण आपणायता. ह्या संदर्भार हांगासर हर एक शुक्रारा दिसा सकाळीं 6:30 वरांक मीस उपरांत नवेन 10:30 वरांक सक्रामेंताचें आराधन 11:30 वरांक मिसाचें बलिदान उपरांत नवेन भक्तिकांक जेवण पिडेस्तां खातीर विशेश मागणें भलायकेचें सुटकेची मागणें आनी विशेश करून हांगासर आयिल्ल्या सर भक्तिकांक प्रतिरितीन कावन्सिलिंगाची मांडावळ इत्यादी सर्व हांगासर आसून हें पुनतळ सर्वांक एका भलायकेचें आनी एका सुटकेचें पुनतळ जावन हांगासर आपलो वावर दिवन आसा. हे संदर्भार तुमी वर्तमानान ह्या पुनतळाक येया, भेट दिया आनी बाळू जेजूची भरपूर आशिर्वादां जोडा. ह्या पुनतळाच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. खंडे जावन उदार मनान कुमक करूं की आमी तुमकां आपोवणी दिता. तुमच्या उदार मनाचें दान हांगासर कणसिल्ल्या ह्या नंबराक फोन करून तुमी आमकां धाडून दिवयेत. तुमकां सर्वांक स्वागत. दिव्यवाणी